मोगाचें सोमेस्तांक परत एक फावटी देव बरो दीस हांव मागतां. स्त्री जावन आसा शांतीचो सागोर, स्त्री जावन आसा मोगाचो दोंगर, स्त्री जावन आसा एका घराचो आदार, समाजाचो श्रृंगार, तिचे विणे रितो हो संसार. मोग त्याग सोशणिकायेचे बंडल, सोबीत संसाराचो अलंकार. बागयत हांव मान तिच्या वडपणाक, आशेत हांव सर बरें स्त्रिये तुज्या जिविताक. पयल्यान पयलें हांगासर हजर आसलेल्या सर स्त्रियांच्या दिसाचे शुभाशय पटोवन आमच्या ह्या कार्याक हजर आसच्या मानाच्या गणाच्या व्यक्तीक हांव बऱ्यांतलो बरो येवकार मागतां. हे वर्स आमी जुबलेवाचे वर्स जावन आचरण करता आनी आमी जावन आसा बरगोशाची यात्रिका. आज स्त्रियांच्या जुबलेवाक हजर जाल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल संडाना हे गूण चिंतपाचे, सरळ व्यक्तित्वाचे, दुबळ्या दात्यांच्या बऱ्यापणाक वावुरचे जावन आसात. आयच्या कार्याची मुखेल सैरी जावन आमचे मदें हजर आसा मानेस्तीन जानेट बार्बोजा मुदरांगडी. आपले शिकप संपोवन 1992 इस्वेन मानेस्त PM बार्बोजा लागीं लग्न जावन 4 चले आनी एका चलये भुरग्याचनी सोबीत कुटाम बांदून हाडला. ल्हानतावनूच मुखेलपण काडयेवचें तिचो गूण जावन आसून पंचायत एलिसावा चुनायत जावन समाजांतल्या दुबळ्या दात्यांच्या स्त्रियांच्या उदरगते खातीर, तांच्या हक्कां खातीर सबार संघ संस्थेनी वावर कर, फिरगजेच्या वाराड्याचे DSCचे सबार हुद्दे अलंकृत कर, सबार फिरगजांनी श्री संघटन स्थापीत हांगा रिसोर्स मोबिलायझिंग ऑफिसर जावन वावर दिते आसा. तशेंच आमचे मदें आसात मानाचे सैरे जावन सिस्टर लिबिन फर्नांडीस, एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी फॉर CCVI कमिशन फॉर विमेन, हांच्या विशीं उपरांत सरीत वळख कर दितेल्या. तशेंच आमचे मदें आसात सिस्टर नॅन्सी लोबो, एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी कर्नाटका रिजन कमिशन फॉर विमेन. तशेंच रेव्हरंड फादर फौस्तीन लोबो, कोऑर्डिनेटर ऑल कमिशन मँगलोर हांकां. तशेंच आयच्या कार्याक हजर जाल्ल्या आमच्या DSCच्या स्त्री आयोगाच्या कार्यदर्शी कार्यकारी समिती तर्फे मोगाचो, मानाचो आनी घनाचो येवकार हांव मागतां. रचलेले हर एक रचनेन देवात हांव जीव जोडलो आनी हो जीव आपल्या रचिल्ल्या देवाक सदांच होरसूंक पावलो. आमी जावन आसा कॅथोलीक पवित्र सभेचे जिवाळ संदेल आनी आमची कार्य जावंक जाय देवाच्या हजरपणान. तर हांव उलो दिता बेतूर फिरगजेच्या स्त्रियांक प्रार्थना गीतद्वारे आयच्या कार्याक सुरवात दिवच्या.
देवपर्यंत करू बेंदूर पिकाजेच्या स्त्रिया आईलेल्या स्त्रिया स्वागत करचे आमची संस्कृती आणि हे आमच्या संप्रदायाचो एक विशिष्ट वांटो मुद्रान मात्र नाही बागार येता आम्ही तुमचे मुखार मागोवंक तुमकां मोगाचो येवकार काढून पावलां स्वागताच्या गिताक सुमधूर म्हणटात बोंदेची युवा तरा आणि करतात स्वागताचो नाच सदर. स्वागताचो नाच सादर केल्या बोंदेच्या युवा तरांक जोरान ताळयो भेटून आमी उल्हासया. मोगाच्या आपल्या आईला वेळ जावच्या जाणां स्त्री आयोगान कितें सकयल केलां फाटल्या 1.5 वर्सां दिला कोणे तांकां सांगात मेळ्ळा कोणाचो तांकां आदार तर वर्तेची एक सुकन्या नदर व्हिडिओ रुपार दवरता तुमचे समोर. स्त्रियांचे गटार मानून हाडच्या वाव करता. ह्या चिंतपाखाल स्त्री आयोग वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी आपलो वाव दिवन आसा आनी ह्या दिल्ल्या वावराचे एक नदर घालून तुमचे मुखार ही वर्दी सदर करता. संघटीत आणि समानतेवर स्त्रियो सामाजीक गणान आणि मानान जियेतात म्हणून आपलो दिश्टावो घेवन तशेंच समाजीक दादल्या आणि स्त्रियां मध्ये सांगातपण न्यायी आणि स्थानमान
उर्जित करचे म्हणून आपले निसाव हाती घेतला. श्रीमती अनिता फ्रँक स्त्री आयोग कार्यदर्शी आपल्या 7 जणांच्या कार्यकारी समितीसोबत आयोगाचो ध्येय सुगमायेन मुद्दा करतात. ही समिती जुलैच्या 2023 वर्सा कार्यरत आयली. फिरगस कुटुंब तसेच क्रिस्तांव समुदाय बळवंत करच्या इराद्यान सप्टेंबरच्या 10 तारखेर सर फिरगसच्या स्त्री मुखेल्यान तरबेती कार्य मांडून हाडले. श्रीमती अनिता फ्रँक राष्ट्रीय स्त्री आयोग गाईडलाईन्स ड्राफ्टिंग कमिटी तसेच राष्ट्रीय संपूर्ण व्यक्ती जावन निसून आयल्या. तसेच श्रीमती जेष्मा डिसोजा स्त्री आयोगाची राष्ट्रीय पत्रिकेचो सहसंपादकी जावन निसून आयल्या. श्रीमती अनिता फ्रँक शिवमोगा देसजीत असा केल्या रिजनल गेट टुगेदर तसेच बेंगळूरच्या राष्ट्रीय संमेलनात भाग घेतला. CCBI निर्देशनाखाल खरेका DSCचे संपूर्ण व्यक्ती पंगड असतच्या इराद्यान इतर DSCच्या कार्यदर्शी तरबेती कार्यक्रमात भोवान असा केले. या मुळाव्या कारणाक लागून कर्नाटका प्रांतांतल्या 9 DSCच्या मुखेल्यान ऑनलाईन तरबेती चलोवनूच आसा. एदोळ 3 तरबेती संपूर्ण जाल्यात. प्रांतीय कार्यदर्शी सिस्टर नॅन्सी सांगता मंगळूर DSCची कार्यदर्शी श्रीमती अनिता फ्रँक हिने या ऑनलाईन तरबेतीची जबाबदारी वहिसून घेतल्या. नॅशनल विमेन्स कॉन्फरन्स ऑफ द कॅथलिक चर्च इन इंडिया असा केल्या संमेलनात आमची कार्यकारी समितीचे सदस्य श्रीमती अनिता फ्रँक, श्रीमती अनिता रोबो, श्रीमती उषा आणि श्रीमती मर्सी मेनेझेस हांणी भाग घेतला. नोव्हेंबरच्या 16 तारखेर 2024 ते 2026 पर्यंत स्त्री आयोगाच्या मुख्य योजनेचो दिष्टावो उद्देश आणि ध्येयाची मार्गसूची तयार केली. स्त्री आयोगाची दिसून आयिल्ली वाऱ्याडवार मुखेली यापुढे आसा. कार्यकारी समितीची कार्यदर्शी सिस्टर लिडविन फर्नांडिस हिने मंगळूर स्त्री आयोगाच्या कार्यकारी समितीचो भेट कर तांचे लागीं संवाद चलयलो. भौगोलिक आयोजनाप्रमाणे स्त्री आयोगाचो सदस्यत्व सडवणूच आसा. जुलै 27, 2023 स्त्री आयोग मंगळूर DSC तसेच कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश संघी मेळून मणिपूर हांगासर चर्चा हिंसाचार तसेच स्त्रियांची घरकुंपण दवरच्या प्रतिबद्धन आयोजित केले. ऑगस्ट 23, 2026 स्त्री आयोग, सामाजिक न्याय आयोग आणि इतर संघटन संघी मिळून स्त्रियांवरच्या विविध अन्यायाक लागून होवळ प्रतिबद्धन चलयले. क्रिसमस परबे संदर्भात स्नेहादेव HIV पॉझिटिव्ह चाइल्ड केअर सेंटराक भेट दिवन थोडी बोरवी वदारसन दिल्या. तसेच न्यू डॉन पंगडान असा केल्या क्रिसमस संमेलनात भाग घेतला. धार्मिक मेळाच्या भुरग्यां खातीर तांच्या समर्पित सेवेक गौरव पडोवच्या इराद्यान कायंडनेस स्प्रेड म्हळ्यार कार्य मांडून हाडले. हातूंत सुमार 50 आनी 2 धार्मिक मेळाची भयण्यो हजर आसल्यो. आमच्या DSCच्या सुमार 70 स्त्रियांनी पट्टा चलिल्ल्या राष्ट्रीय मातेच्या रितीने भाग घेतला. नोव्हेंबर 5, 2023 विविध आयोग संघटना मेळून ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ संविधान म्हणले तरबेती कार्य मांडून हाडले आणि स्त्री आयोगाची कार्यदर्शी हातून भाग घेतली. 100% मतदान चलोवच्या इराद्यान विविध संघटना संघी प्रोत्साहन दिवन तसेच शिक्षक तसेच स्नातकोत्तर अभ्यर्थी मत चलोवच्या इराद्यान तांची नावां नोंदवण करच्या कार्यांक मजत दिल्या. जून 12 तारखेर एकसुऱ्या आवयांक उत्तेजन सहाय तसेच मान्यता दिवच्या इराद्यान आवयांचो दीस व्हडांखाम बडपड बाराड्यान आचरण केला. एकसुरी आवयांची समस्यांनी परिहार तसेच स्त्रियांच्या कॅन्सरा विशीं माहीत ओदार केल्या. स्त्री तसेच भुरग्यांच्या हक्काच्या न्याया खातीर स्त्री आयोगाच्या संध्यांनी अध्यक्ष तसेच उपनिर्देशक महिला आणि भुरग्यांच्या कल्याणाच्या समितीक भेट करून अहवालाचे पत्र पावित केला. अशे स्त्री आयोग मंगळूर DSS विविध रीतीन स्त्रियांच्या हक्काक तसेच
समान घर मान फावो करून वावुरता आणि वळवून सामुदायिक बांदच्या कार्याक मंगळूर देसाची आपलो सांगार दिला. देव बरें करूं. मोगाचेनो व्हिडिओ मुखान संक्षिप्त वर्ते मंडन केल्या आणि ह्या वर्तेचे एडिटर जावन जायती मेहनत काडिल्ल्या जेष्मा डिसोजा कार्यकारी समितीच्या संध्यार देव बरें करूं म्हणटा. वेदी आसा आयती बसका दिसता रीती आपले आयला वेळ सजोवंक ती वेदी तर नाका करची गळाय उलो दिता फुडें सरच्या आणि आयच्या कार्याचे अध्यक्षस्थान सोबोवंक अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाउल साल्डाना आमच्या मोगाळ गवळी बापा लागीं तशेंच मुखेल सैरी जावन मानेस्तीन जानेट बार्बोजा मुदरांगाडी मानाचे सैरी जावन सिस्टर लिपिन फर्नांडीस सिस्टर नॅन्सी लोबो आणि बाब फाउस्टीन लोबो आमच्या मानाच्या सैर्यांक वेदीक आपोवन हाडच्या करता विनंती मानेस्तीन अनिता फ्रँक कार्यदर्शी स्त्री आयोग मंगळूर DSS तुमचे लागीं उलो आसा. वेदी मुखार जमलेल्या स्त्रिया लागीं करच्याक आवाज खाली आसल्या तुमच्या हातांनी. सैर्यांनी तर उलो आसा मानेस्तीन उषा फर्नांडीस कार्यकारी समितीच्या सांद्या लागीं करच्याक स्वागत मानाच्या ओवळ्यांक तुमच्या स्वादीक मोलादीक स्वागताच्या उतरांनी. सुमेस्तांक देव बरो दीस मागता. Empowerment isn't a destination but a journey. स्त्री सशक्तीकरण एक शेवट नाही बगार वर्तवता एक पयण आणि हे पयण सुगम रितीन जावंक गरजेक पडच्यो सवलता आणि हातेरां बराबर स्त्री एक सुसज्जीत करचे जावन आसा. मिसांव आयच्या ह्या स्त्रियेच्या दिसाच्या संभ्रमा वेळी आम्हा सर्वांचे एका मिसा वार्ताई तुमचो सर्वांचो एकवट पळोवचोच एक आनंद आमकां. हो संभ्रम आमच्या समुदायांत स्त्रियेची सकत आनीकी चड बलिश्ट करूं. आज आमी संतोश पावतांव आमकां केदाळे आदार दिवचो ओर्तो पाठिंबो दिवचो. आमचो मोगाळ गवळी बाप मंगळूर DSSचो धर्माध्यक्ष अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाउल साल्डाना कार्याचो अध्यक्ष जावन हांगासर हजर आसात. गवळी बापानो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो घनाचो आनी मानाचो बरो येवकार मागता. हांव उलो दिता मानेस्तीन अनिता फ्रँक तुमकां तुमी आमच्या गवळी बापाक फुलां तुरो दिवन स्वागत करच्या. मुखेल सैरी जावन आमचे मदें आसा श्रीमती जानेट बार्बोजा मुदरंगडी संपन्मूल क्रोडीकरण अधिकारी माननी विमेन स्टेट लेवल फेडरेशन बँगलोर हांगासर आमच्या कार्याक तुमी आयिल्ले आमकां वर्त अभिमानाचे संगत. मॅम तुमकां बरो येवकार मागता. हांव विनंती करता मानेस्तीन नतालिया पायस पुत्तूर बारडो स्त्री आयोग प्रतिनिधी फुलां तुरो दिवन स्वागत करच्या. धर्म भयणी आमकां केदाळे प्रेरण आनी विशेष आदार. CCBI स्त्री आयोगाची राष्ट्रीय कार्यकारी समितीची कार्यदर्शी जावन वर्तो वावर करून आसची सिस्टर लिडविन फर्नांडीस UFS आमच्या मदें आसा. एक धैर्यादीक आनी शातिवंत व्यक्ती
तिची साधना हांगासर जमलेल्या सर्ताव स्त्रियांक कळीत आसात. मोगाळ सिस्टर लिडवीन तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. उलो दिता मनेसिन जॅकलिन रेबेलो मंगळूर उत्तर बराडो श्री आयोग प्रतिनिधी गुलाम तुरोडियो गच्चा स्वागत. श्री आयोगाची प्रांतीय कार्यदर्शी सिस्टर नॅन्सी लोबो तुमच्या हजरपणाक आमकां उरतो संतोष. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. उलो असा मनेसिन क्लारा कुटिना पेजर बराडो श्री आयोग प्रतिनिधी आणि गुलाम तुरोडियो स्वागत करता. मंगळूर देशेचो सर्व आयोगांचो संचालक मानादीक बाप फाउस्तीन लोबो आमचे मदें आसात. फादर तुमकां ह्या कार्याक हांव बरो येवकार मागता. हांकां शैला किन्नी गोळी बराडो श्री आयोग प्रतिनिधी आणि गुलाम तुरोडियो स्वागत करच्याक उलो दिता. सेंट अलोशियस कॉलेज रेक्टर फादर मेल्विन पिंटो तुमकां मोगाचो येवकार मागता. सिस्टर जसिंता सल्डाना प्रांतीय वोडीन सेंट एन्स प्रोविडेन्स तुमकां मोगाचो येवकार मागता. सिस्टर शांती प्रिया जनरल काउन्सिलर बेथनी सिस्टर्स सिस्टर तुमकां मोगाचो स्वागत. बेंदूर फिरगजेचे सहायक विगार बाप आसात बापू विवेक तुमकां मोगाचो स्वागत. बेंदूर फिरगजेचो आदलो विकार फादर विन्सेंट आसात. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. केंद्र कम्युनिकेशन फादर अनिल आयवन डिसोजा आणि तुमकां मोगाचो स्वागत. मंगळूर देशेच्या आयोगातल्या सर्व कार्यदर्शीक मोगाचो येवकार मागता आणि वाराडेच्या सर्व अध्यक्षांक कार्यकारी समितीच्या कार्यत्वक मुखेल्यांक स्वागत म्हणटा. बराड कर्जांचे हितचिंतक आणि पोषक हांगासर आमची वावट पोटाक पावंक सांगोव जातात. तुमकां सवेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. दायजी वर्ल्ड संस्थेचो फाउंडर श्रीमान वॉल्टर नंदलिके तुमच्या हजरपणान वरतो संतोष आमकां तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. मंगळूर देशीच्या DCCW आत्मिक निर्देशक बाब फ्रांसिस तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमकां विशेष सांगत आसा. सर्व हांगासर जमलात याजक भाव आनी मोगाळ धर्म भयणी तुमकां सर्वांक एका सुत्रान मानाचो स्वागत. विवेक कनेक्ट म्हणून आमी एक कमिटी विसोन केल्या. बेगीनच आमकां तांची परिचय जातली. सर्वांक तुमकां घराचो येवकार मागता. DCCW अध्यक्ष श्रीमती ग्रेटा पिंटो आणि एक्झिक्युटिव्ह कमिटी सगळ्यांक तुम्ही आमच्या आपोवण्याक पळो दिवन मोगान हांगासर हजर आसात. तुमकां सर्वांक मानाचो स्वागत. लेडी सोशल सर्व्हिस प्रेसिडेंट श्रीमती फ्लानी तुमकां स्वागत. बेंदूर फिरगजेचे गवळी परिषदेचे उपाध्यक्ष श्रीमान विनोद कार्यदर्शी श्रीमती पांसी आणि सर आयोगाचे संयोजक श्रीमान दीपक आमच्या मध्ये आसा. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. आमकां आमच्या घरकारांचो तेंको आशिल्ल्यान सर्व स्त्रियो आमी हांगासर आसा. सक्कड दादले येवंक ना तरी हांगासर थोडे दादले आमचे मध्ये हजर आसात. ह्या कार्याक
आम्ही स्वागत म्हणता. आणि तुम्ही मोगाळ स्त्रियांनो, तुम्ही सामाजिक फुडाराची एक बुन्याद. मोगाचं स्वागत तुमकां. तुमचे समर्पण, तुमचे धैर्य आमचे दायज. एक स्त्रीस आणि एका स्त्रियेक सकत एका मनान सांगता मेळटाना पर्वत शेत जावन श्री बदलूंक शकता. मंगळूर DSS श्री आयोग कार्यदर्शी श्रीमती अनिता फ्रँक आणि कार्यकारी समितीच्या संध्यातर्फेन जागतिक स्त्रियांच्या दिसाक तुमकां बरें मागून ही 2 स्वागताची उतरां तुमच्या काळजाक लागू म्हणून आशेता आणि उपकारी मनान संपयता. समयस्ताक बरो येवकार देव. सर्वांक बरो येवकार मागून स्वागत केल्ल्या उषा फर्नांडीस तुमकां मोगाचो स्वागत. वेदी सोप्या मनाच्या सैद्यांच्या आगमनान केलो स्वागत फुलातुऱ्यांनी पूण दिसता इल्लो काळोख जाळानातल्या दिव्या समोर. तर उलो आसा आईच्या कार्याच्या मुखेल सैद्या लागीं मानेस्तीन जानेट बार्बोसा मुदरांगडी तुम्ही जोडोवच्याक दिवो आणि करच्याक उद्घाटन आयच्या स्त्रियांचो दिवस. वेदी रस्त्यार सर मनाच्या सैद्यांनी सांगात दिवच्याक हांव विनंती करता. आणि ह्या वेळार बोंदेल घटकाची जॅस्मिन डिसोजा आपले पद गायतली. समाजात विविध क्षेत्रांनी स्त्रियांक सशक्त करच्या इराद्यान विमेन कनेक्ट म्हणलो एक पंगड रचन केला. आणि आता आजचे सांकेतिक रितीन उक्तावण कार्य मनदीक बाप फवस्तीन लोगो सर्व आयोगांचे कोऑर्डिनेटर मंगळूर DSS हे चलोवन व्हरतले. फादर फौस्तीन लोगो तुमकां विमेन कनेक्ट पंगडाची झळक आणि वळख करून दिव आमचे मुखार येता मानेस्तीन अनिता लोगो DSSच्या स्त्री आयोगाच्या कार्यकारी समितीचो सदो. मंगळूर DSSतल्या स्त्रियांच्या विविध गरजांक आदार जावन तांकां सल्ला आनी मार्गदर्शन दिवच्या उद्देशान
जणारी संपन्मूल व्यक्तींचो एक पंगड रचला आसता. आयच्या ह्या स्त्रियाच्या जुबलेवा दिसा विमेन कनेक्ट ह्या विशेष पंगडाची वळख करून दितल्या ह्या व्यक्तींनी हांवें नांवां आपयतना मुखार येवचें आनी गवळी बापात हांव मान स्विकार करचो आनी तशेंच एक तस्वीर काडून स्टेजीर सायडीक रावचें. पयल्यान पयलें आमचो अत्मीक निर्देशक जावन मनादीक बाब मेल्विन जे पिंटो रेक्टर सा लुईस परिगणित विश्वविद्यानिलय. तुमच्यो ताळयो रावच्यो नाकात, वयर चडटल्यांक एनकरेजमेंट जातलें. शिकपा क्षेत्रांत आमकां आदार दितात दोतोर रोनाल्ड नाझरेथ रेजिस्ट्रार सा लुईस परिगणित विश्वविद्यानिलय. मानसिक भलायकी आनी ताका संबंद जाल्ल्या विशयांचेर कावन्सिलिंग सेवा सिस्टर सेवरीन डायरेक्टर पावलीन कावन्सिलिंग सेंटर मुल्की. ताळयो रावून वचो पळयात हांवें. भलायकी क्षेत्रांत आमकां पाठिंबो दिता डॉक्टर शारन रस्किना फामद गायनोकॉलॉजिस्ट युनिटी हॉस्पिटल. समाजसेवेंत आमकां आदार जावन श्रीमती आयरीन रेबेल्लो. आनी सामाजीक सशक्तीकरण श्री स्टीफन क्वाड्रस. ते आज नात कानून आनी न्याय संबंधित क्षेत्रांत श्रीमती पिंकी विजय देसा. स्त्री शोषण विरोध न्याय आनी इतर कुमोक आसा आमची रिटायर्ड पोलीस अधिकारी श्रीमती लिनेट कॅस्टेलिनो. आमाल पियोने मादक द्रव्यांक बली जाल्ल्यांक कुमोक आनी कावन्सिलिंग सेवा दिवंक आमकां पाठिंबो दिता श्रीमती क्लॅरा डिकुना टेल्को चॅरिटेबल ट्रस्ट बंगलोर. आर्थिक संस्थेनी आमकां मार्गदर्शन दितात बनेस एल्स्टन मेनेझर्स मालक एल्स्टन मेनेझर्स अँड एसोसिएट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आमचे मीडिया पार्टनर्स जावन आमकां सहकार दितात श्रीमान वॉल्टर नंदळिके दायची वर्ल्ड मिडिया. ह्या सर्वांचो सहकार आनी सेवा स्त्री आयोग मंत आनी केसीसच्या स्त्रियांक बसयता आसता तांच्या मिसावांत आमी सर बरें मागता. परतून जोरान ताळयो दिवन तांकां आमी उलासिया. देव बरें करूं. सर्वांनी तस्वीरेक रावचें. देव बरें करूं. अनिता लोबो तुमकां. विमेन कनेक्ट सपोर्ट नेटवर्क हाचे उक्तावण केल्ल्या मनालीक बाब फवस्तीन लोबो तुमकां देव बरें करूं. आतां जमलेल्या आम्हा सर्वांक तुमचो संदेश दिवच्याक हांव विनंती करता. तुवें मिनटो दिल्या देखून हांव चड गडय करिना. आमच्या मदें हांगासर वेळीर गवळी बापा सगळें आसच्या मानेस्तिनी न्हू, तशेंच वेळी मुखार आसच्या मानेस्तान आनी मानेस्तिनी. पयल्या सुवातेर हांवें आयकलें थोडे दादल्यांक मात्र पयलीं थोडे येयल्यात म्हणून. हांव चिंता असल्या कार्याक चड दादल्यांक आपय जाय. कित्याक म्हळ्यार ही भाशणां आसात पळय दादल्यांक डायरेक्ट मेळाचे. त्या झाडाक खंयची जावन समाज बदलून सावी आसा. देखून स्त्रियांचो दीस म्हणटा आसतना स्त्रियो मात्र गुटान करनाकात, बदलाक स्त्रियांक या पळया तांकां हो संदेश विशेश तरेन मेळोवन दी आनी मुखारपणी गमन आसल्यार बरें म्हण हांवें म्हणचें. आज हांगासर ह्या कार्यक्रमाक स्त्रियांचो दीस आचरण करचे ह्या संदर्भार स्त्री सशक्तीकरण विशय हांगासर दवरला. हो शब्द जो आसा पळय म्हज्या लेकार बरो न्हय. स्त्री सशक्तीकरण गरज ना.
सशक्तीकरण म्हळ्यार शक्तिवंत करचें असो अर्थ स्त्रिय शक्तिवंत नाही म्हणून पयल्याच तीर्मान केल्ले बरें ना. स्त्रियो शक्तिवंत स्त्रिय थंय सकत आसा पूण आज कितें जालां म्हळ्यार तांची सकत उजवाडाक हाडूंक फुलोवंक अवकाश मेळना जाला. देखून आज गरज आमच्या समाजींत स्त्रियांची सकत फुलोवंक उक्तडाक हाडून उजवाडाक अवकाश गरज. तो अवकाश आज जाय. देखून स्त्री सशक्तीकरण रावं नाका. कित्याक लागून आमची चिंता नेगेटीव म्हणटा आमी ऋणात्मक म्हळ्यार आमी येदोळूस कांय न्हय म्हणून चिंतून मागीर आमी कशें म्हण उद्धार करा न्हय. स्त्री शक्तिवंत आसा. कवी म्हणटा ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣೆಂದೇಟಕ್ಕೆ ಬೀಳುಗಳೆ ಬರೋ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವಿಲರು चेडू चेडू म्हणून तापता कित्याक दोळे दिसनासले कुड्डे तुमी म्हणटा तो कಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವಿಲರು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಡೆದವಳು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರೆದವಳು आमक हर एक दादल्याक स्त्रियेक ह्या संवसाराक दिल्ले स्त्रियेन जल्म तिच्या माय आयिल्ल्या उपरांत त्या भुरग्याक कांयच तांगणातल्या भुरग्याक मनशा बरी करूंक त्या स्त्रियेन वावट काडल्या आनी तिच्या सक्तेन साध्य जाला अशें म्हणटा तिची सकत आमी वळखून घेजय. कोणी ताका तासार करता स्त्रियेक तासार करता ल्हान म्हणटा ताका दोळे दिसनात निजा किती स्त्री कितें पुरा करता कितें करूंक शकता तें पळोवंक तें शकना म्हणून कवी म्हणटा. आज पळया तुमी लॉरी सोडचें बस सोडचें एका काला 300 बरें नासलें न्ही स्त्रियां त्या फुडें ना म्हणलें बरें. विमान स्त्रियेच्या पंगडान विमान वर्षें खंय दिल्ली तावन लॉस एंजल्स 18 वरां विमान स्त्रियांचो उबोवचें सकत आसा तांचे लागीं सकत आसा पूण सत्तेक अवकाश मेळोवंक ना. आज आमच्या समाजीत जाय स्त्रियांची सकत उजवाडोवचें कार्य आनी अशें करता आसतना आमी आनी एक संगत उगडासन दवरचें. आमी सदांच हें स्लोगन आयकता वो नारो आसा पळय आयकता खंयचो म्हळ्यार हेण्णु गंडू समान चूक ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಸಮಾನ ನೈ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಬರಿಸ್ತಾಸ ಆಸಾ ಗಂಡು ಗಂಡು ಬರಿಸ್ತಾಸ ती दोगांय इक्वल नाही समान नाही पण समान खंयचे ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ समान स्थानमान स्त्री जावनच या समाजीन दादल्याक सरी समान स्थानमान घन घन पिका मेळाचें दादल्याक सरी समान स्थानमान आशा जय तो चुकला. स्त्रियेक स्त्री म्हणल्या खातीर ती दादल्याच्या ती सकल म्हण करन तिचो स्थानमान आज चुकयला. तिका योग्य गौरव मेळना. तिकाय व्यक्ती म्हणल्या खातीर गौरव मेळा जाय. दादल्या आनी स्त्रिये मध्ये व्यत्यास आसा म्हणल्या खातीर स्थानमान सकल वचना. दादल्या पैकी तो सकल एकसल्याक नात तर दादल्या पैकी ते एकसल्याक नात जाल्यार कित्याक समान गौरव दिता आमी. तर स्त्री आनी दादलो समान नाद तरी ती गौरवाक अर्ह पात्र जाता तांकां गौरव मेळा जाय. तसली एक समाज आज आमी स्थापीत करीत जाय. देखून स्त्रियांचो हो दीस आचरण करतना तुमकां समेस्त स्त्रियांक बळवंत स्त्रियांक हांव उल्हास पटयता आनी ह्या संदर्भात तुमकां बरें मागता आनी तुमच्या मुखांतर समाजीत ही बदलावण जावन दी. आमच्या समाजीत स्त्रियांक आनी दादल्यांक समान स्थानमान मेळा जाय आनी समान स्थानमान मेळच्या ह्या संदर्भात कितें घडत जाय म्हळ्यार पयल्या सुवातेर भुरग्यांक चेडो आनी चेडू जाल्यार तांकां 2 थर कर वाडोवची रीत रावा जाय. भुरग्यांक चेडो वा चेडू आसात जाल्यार तुमी दोगांय एकसल्याक तुमकां एकच गौरव झाडूंक आसा जाल्यार दोगांय झाडा. एकल्याक एक कूड दाखया अनेकल्याक अनेक कूड दाखया. रांदच्या कुडाक वता आसतना दोगांयक आपया दोगांयक आपोवन मसुरी दी एका तोडून दी रांद एका तोडून दी मास्की सुटी घालून दिवून दी जाता थंयसर हें किताब हांवें केला. आमकां पोळी करीत जाल्यार वाटून दी आमकां माय ताका वाटूंक आसलें
चेडू आनी चेडू घटना दोगांय जरसो घडोवचो जाता देखून गरज आज गौरवांत आमी समान म्हणलें हर एका व्यक्तीक कळीत करीत जाय आनी देखून हांवें म्हणलें आज हांगासर दादले गरज असलें भाशण डायरेक्ट तांकां वचत कित्याक म्हळ्यार समाजींत दादले पाड न्हय दादल्यांक दादल्यां बरें स्त्रियांक स्त्रियां बरें दादल्यान आनी स्त्रियांनी केलां आवय बापूय दादलो आनी स्त्री न्ही तांच्या दोगांच्या मतीन यांचो चिंता चेडूल वयर चेडून सकयल त्या तिनपान तांकां वाडयतात पूण आज जायचे तांचे चिंता बदला जाय तांच्या तिनपांत चेडो आनी चेडू सरी समान स्थानमान घन आसा तांकां देखून तांकां दोगांयची समाजींत एकच तरेचो गौरव मेळ्ळा जाय तशें आमी वाडय जाय त्या रितीन वाडयलें तर समाज बदलूंक आमी शकता देखून आज म्हजी निमाणी उतरां एकामेकाक आमी गरज आसा दादल्याक स्त्री जाय स्त्री एक दादलो जाय देखून आमी ती परिपूरक म्हणटा एकल्याक आनी एकलो संपूर्ण करता एकल्याक आनी एकलें संपूर्ण करता देखून ती दोगांय एकामेकाक गरज आसता म्हाका गरज आसले व्यक्ती हांव गौरव दिता आपापील दिता देखून गरज म्हूण समज जाय आनी गरज म्हूण समजले उपरांत त्या व्यक्तीक गौरव दिवचो तसले एक रिवाज आमच्या समाजीन स्थापन जावं दी आनी स्त्रियांक तांच्या शक्ते बरी उलोवंक अवकाश मेळून म्हूण आशेता तुमकां समेस्तान बरें मागता बऱ्यांतलो बरो संदेश दिवन आमकां सदांच पाठिंबो आनी सहकार दिवच्या मनारीक फौस्तीन लोबो बापानो तुमकां दिनवास मोगाचेनो आमचे सोवे आसा सिस्टर नॅन्सी लोबो फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ मेरी मेळाची दनभय हांणी आपले शिकप शिरवान संपवून MSW सनद तमिळनाडूच्या कोयंबतूरांत आपणावन सामाजीक वावरांत प्रत्येक जावन स्त्रियांच्या उदरगते खातीर बेंगळूरच्या आर्चडिओसेसीच्या विविध संघटनांनी वावर करून कर्नाटका रिजनल सोशल सर्व्हिस सोसायटी हातूंत वावर करून गुलबर्गा डिओसेसीन स्त्री आयोगाची कार्यदर्शी जावन आता प्रस्तुत कर्नाटका रिजन स्त्री आयोगाची एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर जावन आमचे सोबे वावर देत आसात आता हांव उलो दिता सिस्टर नॅन्सी तुमी फुडें सरच्याक आनी आमच्या वेबसायटीचें उक्तावण करच्याक आनी त्या उपरांत तुमचो मोलादीक संदेश आम्हा सर्वांक पाठोवच्याक मोगाचेनो आमचे सोवे आसत मंगळूर डिओसेसीचे PRO मनेस्त रॉय कॅस्टेलिनो हांकां आमी सर्व तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಣ್ಯರೇ ನನಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಕನ್ನಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ
ಫಾದರ್ ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಮಹಿಳೆಯರು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಥೋಲಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಸಶಕ್ತತೆ, ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದು ನಾವು ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಗಗನಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪೈಲಟ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ? ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ? ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 224 ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿರುವುದು ಕೇವಲ 9. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಥೋಲಿಕರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು? ಸಬಲೀಕರಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಬಲರು, ನಾವು ಅಬಲೆಯರಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಸಬಲೆಯರು, ಹೌದು, ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಮಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇವತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಂತ ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आमच्या DSSीन स्त्रियांक बळवंत करच्या दिशेन CCBI च्या मार्गदर्शनाखाल स्त्री आयोगाविषयी फिरगजेंत वारड्यान सूक्त माहिती मेळचे खातीर 12 जाणां स्त्रियांक तरबेत केला. ह्या डायसिजन टीमाची वळख कर मुखेल कार्य चलोवन वता मानेस्तीन लिनेट कॅस्टेलिनो, एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर, तशेंच वायस प्रेसिडेंट ऑफ DCCW. उपरांत सिस्टर लिपिन फर्नांडीस पेटलेल्या दिव्यातां उजवाड आमच्या सर्व संपन्मूळ व्यक्तींक दितेली आणि ही पेटलेले दिवे येदोळूच तयार केल्ल्या दिवटोणेचेर दवरतली. दयाकन रिसोर्स टीमाच्या सर्व सदस्यांनी फुडें येवचें. CCBI स्त्री आयोग उत्तर प्रांत 2025 वर्सांचे कार्य योजन स्त्रियांच्या मेसां CCBI स्त्रियांच्या आयोगान येदोळूच गवळीक वावर पास्तलोर योजनाचेर प्रारंभ केला. हे योजन स्त्रियांची सल्ला सूचना घेऊन तयार केला. स्त्री आयोग गवळी बापाच्या मार्गदर्शनान चलून आसा. हर एका देशीक स्त्री मुखेल्यांचो पंगड रचन करचो ह्या योजनाचो उद्देश जावन आसा. आमच्या DSCन येदोळूच मुखेल्यांक तरबेती प्रारंभ केल्या. उद्देशाचे फलितांश बळादी आणि कार्य राष्ट्रीय स्त्रियांचे संचालन, स्त्रियांच्या मुखेलपणाखाल प्रांतीक DSH फिरगजे वाठार परिणामकारी जावन वावर करचो. फिरगजेच्या संघ संस्थांनी स्त्रियांक दादल्यांतल्यान प्रतिनिधीत्व आसा आणि हक्का लाभाशेकन ह्या मुखान
दादल्या आणि स्त्रिया मधले समासमपण राखून वरचे हर एका बेगजेन बळादीक स्त्रियांचो पंगड करचो. ह्या दिशी तरबेती आपणायल्या संपन्मूल स्त्रियांक दनबळ लिडवीन सांकेतीक रितीन दिवो हस्तांतर करतली. नांवां आपयल्या स्त्रियांनी वेदीर येवन दिवो स्वीकार करूंक विनंती करता. तशेंच दिवो स्वीकार केल्या उपरांत वेदीरच रावचें. नांव फिरगस आनी वराडो वाचता. श्रीमती अनिता फ्रँक, बेंदूर, एपिस्कोपल सिटी वराडो. श्रीमती अनिता लोबो, बेंदूर, एपिस्कोपल सिटी वराडो. श्रीमती उषा जेटा फर्नांडीस, निर्मार्गा, सिटी डिनरी. श्रीमती मर्सी मिनेजेस, देरेबैल, सिटी डिनरी. श्रीमती जेश्मा डिसोजा, बजाल, सिटी वराडो. श्रीमती रेनिशा वेगस, अल्लिपादे, बंटवळ वराडो. श्रीमती अनिता नोरोन्ना, मोडंकापू, बंटवळ वराडो. श्रीमती लिडिया डिसोजा, निरकन, बंटवळ वराडो. श्रीमती जेसिता फर्नांडीस, विटला वराडो, मोगारनाड. श्रीमती लवीना मंतेरो, वरकडी, कासरगोड. श्रीमती ऐसिंता शैला, किन्नेगोळी वराडो, किरेन. श्रीमती आइडा मेनेजेस, गंटालकट्टे, मूडबिद्रे वराडो. श्रीमती शोभा सिक्वेरा, अलंगार, मूडबिद्रे वराडो. अभिनंदन पडेका दिवो पेटोवन सोर्स टीमाक चालन दिल्या सिस्टर लिपीन तुमकां आनी सर्वतर्फे देव बरें करूं. मोगाच्यानो आयच्या कार्याचो एक प्रमुख वांटो जावन आसा मातृोन्नती निधी स्थापन करची. ही निधी सांकेतिक रितीन आमचे गवळी बाब स्थापन करतले आणि हे कार्य चलोवन व्हरच्याक हांव उलो दितां सिस्टर एवलिन बेनिस, DHM, हांकां. सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं. स्त्री आयोग, मंगळूर DSS, स्त्रियेक सशक्तीकरण करच्याक सबार चिंता आटावन विविध कार्यक्रमां आयोजीत केल्ली. तांतले एक कार्यक्रम जावन आसा आज आमी उक्तावण करचे मातृोन्नती निधी. एक सुऱ्या आवयक 18 वर्सां परस ल्हान आसच्या भुरग्याक आसच्या एक सुरे आवयक आमचे तांव कितें म्हणी कुमोग करून तिका सशक्ती करीचे आनी ते जिवनांत येवचे वत्तडांक इल्लें उणें करून जीवन सुगम करीचे म्हणल्यार इराद्यान आनी मेळच्यो सर सवलत्यो तिका लिंक दिवन तिच्या वत्तडांतय आमी भाग घेवचो म्हूण ह्या इराद्यान ह्या दिसा आमच्या पात्रोनाच्या उदार मनान आमचें हें सपन जारी जालां म्हूण संतोष पावता आनी देवाक अर्गां दिता. पयलें अतिगती आसल्या एक सुरे आवयक सोदून काण तिका गुपीत कुमोग कर
तिच्या कुटुंबा जिवितांत तिका सांगात दिवन आमी योजन रुपीत केलें आनी हें योजन आमी सबारा कडेन विचार विनिमय कर ह्या विचार विनिमयान भागीदार जाल्ले वर्त्या मोगा मायपासान हाताक हात दिले ते जावन आसात मानेस एडमंड फ्रँक, मानेस अनिल लोबो आनी निर्देशक मंडळी MCC बँक, तशेंच मानेस एरल सामवेल. ही निधी आज सुरू जावन आज काबार जायना. दिस इज एन ऑन गोईंग प्रोजेक्ट. ह्या निधी मुखांत आज आमी कितें उक्तावण करता त्या निधी मुखांत अति गरजेच्या आवयांक, स्त्रियांक आनी कोणी गरजेवंताक आमी कुमक करची एक हातेर जावन रुपीत केलां. हे योजन 2025 वर्साच्या जुबलेवाच्या उडासाक 25 अति गरजेच्या एकसुऱ्या आवयांक दिवचे खातीर आमी योजन केल्ले ते जाणा MCC बँकाचो चेअरमॅन आनी निर्देशक मंडळीन आपूण ह्या 25 जाणांक ही कुमोक दिता म्हणून आमकां बसयलें आनी आमकां तो कुमोक तांणी दिल्ली आसा आनी दिसान मुखल्या दिसांनी त्या 25 जाणांचे फॉलोअप ते करतात म्हणलें आमकां अखंड भरवसो आसा. अशें आसता 3 विशेश व्यक्तींक आमकां परत आमी विसचें पडलें. एकली तरणाटी आवय, थोड्याच म्हयन्याचें बाळशें आसा तिका, पती तिचो एक्सिडेंट जावन सरलो. तिका आमी 50,000 दिवचे म्हूण योजन घालां आनी उरिल्ल्या तेगांक ही सर्ती हे दिवचे खातीर आमी योजन घालना. तुमी हर एकल्यांनी ह्या योजनाक तुमच्या सदांच्या मागण्यांत उडास करा. सर मोगाच्या मनशांनी मागणें केल्यार खंडीत जावन ताचे थंय आमकां बरो प्रतिफळ मेळटा म्हणलो आमकां अखंड भरवसो आसा. आमी भरवशाची यात्रिकां ह्या यात्रेक पयनांत आमी सांगाता मेळया आनी देवाक दिन वाचुया. हे योजन सांकेतीक रितीन उदघाट करूंक आमच्या मोगाळ गोकुळी बापाक, तशेंच आमचे पात्रोणाक स्त्री आयोगाची कार्यदर्शी मानेस अनिता फ्रँक आनी वेदीर आशिल्ल्यांनी सांगात दिवचे आनी तुमच्या मुखार आसल्या भंडाराक मुडकी उक्ती करून तुमचें दान कॉन्ट्रिब्युशन दान तुमी दिवन गवळी बापांनी तशेंच पात्रोनांनी मुखार हेज्यान विसरांता आनी गवळी बापांनी बेसांव दिल्यार खंडीत जावन ते 100 वांट्यांनी सरता.
मातृोन्नती निधी उक्तावण केल्ल्या गवळी बापांक पात्रोनाक तशेंच सर बेदी रस्त्यार गण्य व्यक्तींक देव बरें करूं म्हणटा आसतना हे कार्य चलोवन व्हेल्ल्या सिस्टर एवलीन तुमकां हांवें देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू आतां आयला वेळ आयकोवच्या संदेश आयच्या कार्याच्या मुखेल सैर्या मानेस्तेन जानेट बरबोजा तुमचे लागीं विनंती तुमचो संदेश घेवच्या. मंगळूर DACच्या स्त्री आयोगानं आज मांडून हाडलेल्या स्त्रियांचो दिसाचो संभ्रम आणि स्त्री सशक्तीकरणाचे मिसाव या कार्यक्रमाच्या वेदिचेर आसचे मंगळूर DACचे गवळी बाब आणि सिस्टर लिटिन फर्नांडीस, सिस्टर नॅन्सी लोबो, फादर फौस्ते, स्त्री आयोगाची अध्यक्ष अनिता फ्रँक, तशेंच वेदीच्या मुखार आशिल्ल्या याजक बापानो, धर्म भयणीनो, भावानो आणि स्त्रियांच्या दिसाच्या संभ्रमाक हजर जावन संतोष व्यक्त करूंक आयिल्ल्या सर मोगाच्या भयण्यानो, तुमकां म्हजो गौरवपूर्वक प्रणाम अर्पिता. मार्च म्हयनो स्त्रियांचो दीस. खंय पळयल्यार कार्यक्रमांक आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सादर केल्ल्या स्त्रियांक सन्मान करचे ताचे सांगता सांस्कृतीक कार्यक्रम हे चलून आसा. आज हांव माननीय राज्य महिला उपकुटाची एक संपन्मूल क्रोडीकरण अधिकारी जावन हांव हांगा उबी रावल्या तर हाका कारण म्हज्या पिळगेचे स्त्री संघटन सुरवेर उपरांतले जननी महासंघा उदरली आनी ताका हांव आभार मानून ऋणी जावन आसा. आमच्या पिळगेत मुद्रागडी पिळगेत 2000 ईस्वीत तेन्ना आमचो पिळगेज ह्या जागा आसलो बालादेश बाबू विन्सेंट डिसोजा प्रस्तुत ते संपेगे पिळगेचे विकार ताणी 10 वाड्याच्या गुरकारांक आमच्या पिळगेत दत्त वाडे आशिल्ले गुरकारांक आपोवन सगळ्यांनी मार्चाच्या 10 तारखेर दनपारा उपरांत एक टॉक दवरला, मायेत कार्य दवरला आणि ह्या मायेत कार्याक एका वाड्यात जावन 10 स्त्रियांनी ये जाय आणि तांची नांवां दिजे म्हण गुरकारांक एक विनंती करून पाद्राबान एक ताकीद दिल्ल्या पर्यंत सांगले आणि वाड्याच्या गुरकारांनी उमेद घेवन एका वाड्यात जावन 10 जाणां स्त्रियांक सांगता हाडले आणि त्या दिसा 10 वाड्यात जावन 100 स्त्रियो सांगता आसली आणि मुखेलपण घेतलेली स्त्री जावन आसली ती पयले आदी मंगळूरांत वस्ती करतली आणि मुद्राकडे एक हळ्ळेचो गांव आणि पाद्राबासांनी मेळून तिची ते चिंता जावन आसले आणि ती म्हज्या घरा आयली. हांव इल्ले हळ्ळेच आसचे भितर म्हाका एक ल्हान भुरगीं आसली तेका आनी म्हज्या हातांत लाल पळय दिवन दनपार बरोसो वेळ सोडून येनाका रिक्षान ये आनी ह्या कार्यक्रमात सुखय नाका म्हूण तिणें सांगलें आनी तिच्या उतरा प्रमाणे हांव रिक्षान वचोना कित्याक तेका 10 रुपयांक 1 किलो तांदूळ येतालो आनी ते म्हणून हांव सोडून म्हज्या भुरग्याच्या भावाक पावलें. थंयसर तो व्हडलो श्रीमती रोजी पिंटो हाका मंगळूर कथोलिक स्त्रियांचे मंडळीचे अध्यक्ष जावन आसले. तिणें आनी तिचो पत्नी सिद्धाणी मिल्या पिंटो ताणी येवन स्त्री सबलीकरणा विशयाक एक बोल ते उलयले. पूण हांव आनी म्हजे वय आसलेल्या स्त्रियांक एक खंयचे तकले वचोना ताच्या वयान तिणें प्रकारे सबलीकरण प्रवक्ता कित्याक मुद्रणीचो लोक कृषी मोगरे कळ्याचे कृषी करतले आनी गोरवां पोसतना हे सशक्तीकरण सबलीकरण ह्या विशयान चिंतून आमकां अवकाश नासलो आनी ते सबलीकरण विशयान माहिती दिल्या लक्षण पाद्राबान म्हळें हांगासर आतांच स्त्री संघटना करच्या म्हणून कोण अध्यक्ष जाता एक नांव सूचन करा आनी म्हाका हांवें तुमकां सांगलें मंगळूरची एक कुटाव आमच्या पिळगेत
आम्ही हळ्ळेच्यो स्त्रियो साधारण गोविंदूरपर्यंत स्त्रियांनी कोड्याला येत असले आणि मग आता एवढाच असा कातोलिक स्त्रियांची मंडळी आम्ही कोड्याला येत असताना सर शिकवी स्त्रियो प्रोफेसरा बँक ऑफिसरा आणि इंग्लिशांत ते मीटिंग गोमेदारांत ते इंग्लिशांत वादविवाद ते सुद्दां आमकां बरें दिसतलें कित्याक आमकां उलोवंक बरें तोंड उक्तार करून बरें दिसतलें ही बरें शिकवी स्त्रियो आमी बरो फुलां बांदून गोरवांचें दूद घालून गोरवांक गाय बांदून दरबाराचेर रांदून आमी दवरयतले आनी अशें आसतना एक शेकिनाक रात दीस आमकां रावपाक आसा उडपी देशच्या स्त्रियांक आनी मांगलोर देशच्या स्त्रियांक तेरी बाय सांगा सगळें म्हाका पळयले पैकी तेरी बाय मात येयली म्हजे वळखीचे जावन आसा ती जाल्यार सेक्रेटरी जावन आसा आनी त्या संदर्भार ब्रह्मावरची आमच्या उडपी देशच्या ब्रह्मावरची माझी स्त्रीने लीना रॉज ती अध्यक्ष जावन आसली आनी तो वळू तिणे उडपी देशी देशी जावना उडपी जिल्लो आसलो तेंच्या स्त्रियांचे कश्ट समजोवन तिणे हांगाच्या गवळी बाबा संगे लुशस फावंडेशना संगे ती उलयली ताज्या उपरांत आमच्या मुन्सिच्यो बॅप्टिस्ट विलेजेस माराली बाबा बॅप्टिस्ट विलेजेस संगे उलोवन तिणे कॅथोलिक स्त्री संघटन उडपी देशेच म्हणून स्थापन केली आनी मानेस तिने रोजी पिंटू हांगासर आसतना तिने थोड्या दिवसांनी बसून स्त्री संघटन स्थापन केलें ताचे उपरांत लीना रॉज तिने ती अध्यक्ष जाल्या उपरांत उडपी देशीची तिने स्थापन केल्या उपरांत अनेक अभिरसांक भेट दिली आनी एक नियमावळ घटनावळ तिने सगळ्यांच्या सांगता फादर वलेरियन कटमसा फादर फ्रेंड मस्करेनस हांच्या सांगता मेळून एक घटनावळ रचली आनी संघटनेची मागणी आनी आमकां एक ध्येय दिली तो आरामात रचून दिली की तिका फावो जाता दुसऱ्या वर्सा मागीर तिने वायलेट क्लस्टर अध्यक्षांनी आमचे अवघी एक वर्स कित्याक जायत्या मुखेली उदेचे म्हणल्यार इराद्यान स्त्री मुखेली उदेचे म्हणल्यार इराद्यान एक वर्साक अवघी दवरली आनी तो वळू म्हज्या हातांत 1.5 वर्साचो चक्को भरलो म्हाका सोंप एक चक्को जालो हांव तेच्या त्या काणून मिटिंगाक गेली थंयसर चुनाव जाले थंयसर त्या कार्यदर्शीक म्हजें नांव आयलें हांवें सांगलें म्हज्या हातांत चक्को आसा ना फादर म्हाका जायना आनी ताका फादर वल्लीन सांगलें ना ना तूं आनी एक मुखार आनी एक निर्देशन जावंक पुरो तुवें आतां उदो सोडून वचो काडयेचें म्हणून जालें आनी त्या वेळार हांव घटकांत अध्यक्ष आसली वाड्यांत कार्यदर्शी आसली आनी प्रत्येक देशीच्या समितींत हांव कार्यदर्शी जालें एका वर्साक 3 हुद्दे आमी करी जाय पडले मस्त कश्ट जाले पूण 3 हुद्दे करी जाय पडले हांव सभा देवताना म्हजे तुवें करतली कित्याक म्हळ्यार भुरगे सांबाळचे मिटींग जाताना भुरगे पळयचे अशें तें जालें हुद्दो घेतलो आनी आमच्या गवळी बापानी म्हाका आतां एवढोच आसा मेटर जावन सकल देवान येताना हांव मेट वयर सरतली सैमानो इलेक्शन जालें वायलेट अध्यक्ष जाले आनी हांव कार्यदर्शी जालें म्हण तो वळू गवळी बापान म्हळें जाल्यार आतां गदेलार बसोंक ना खंय स्त्री संघटन जावना तें रचन करीचें खंय स्त्री संघटन जिवाळ ना तें जिवाळ करीचें आनी खंय स्वसाय पंगड ना तें स्वसाय पंगड रचीचें जालें एक फर्मान दिल्ल्या ब्रित गवळी बापान सांगलें आनी हाच्या उपरांत वयलेट ती कुटुंबादारान सगळ्यांची गोरवां आनी फुलां झाडां आमी आयतारा एका फिरगेच्या ह्या जागा लागीं उलोवन सकाळीं वग्गी आमी एका बस स्टँडार सांगता मेळचें म्हणून आमी फोनार सांगतल्या त्या बस स्टँडार 6 वरांनी बी 6:30 वरांनी सकाळीं घरचें पुरो रांदप करून आमी पावतल्या थंय जावन आमी निघत गेले एका फिरगेजाक मिसाकच आमी थंय हजर जातल्या आनी ताच्या उपरांत मिसा उपरांत स्त्रियांक मेळोवन आमी स्त्री संघटन कित्याक गरज स्वसाय पंगड कित्याक गरज म्हूण आमी तांकां म्हायती दिवन तें रचन करून आमी येतले प्रस्तुत 50 आनी एका फिरगेजेंत महासंघ आसा आमचे स्वसाय पंगड म्हळ्यार वाड्यांत स्वसाय पंगड आमी रचचे आमी स्त्रियांक आनी ह्या स्वसाय पंगडा जावन आमकां आर्थीक अभिवृद्धी
अभिवृद्धी आमच्या गटांवळीन आसा आर्थिक सामाजिक राजकीय आणि सांस्कृतिक रितीची आमचे सबलीकरण जायचे म्हणून आणि सुरवेर आम्ही स्वसहाय्य पंगड रचून त्या मुखांत आम्ही उरवणी केली आणि कितें सरकारान आमकां सवलती मेळटा ते सगळे सवलत्यो आम्ही घेवंक सक्षमच जाल्या. आम्ही स्वसहाय्य पंगड केल्या उपरांत फिरगत नसले स्वसहाय्य पंगड संघात मेळून महासंघा रचन केले. महासंघ जाल्या उपरांत वारड्या हंतर आम्ही पहिल्यांत स्त्रियांचो संघटन वारड्या हंतर आम्ही रचन केल्लो पूण आमकां महासंघाचे ओक्कुटा करूंक आसले तालुको ओक्कुटा आणि आमच्या DSCत 5 वारडे आसात कर्कोळ शिरवा उडपी कल्याणपूर आणि कुंदापूर हे 5 वारडे. आम्ही हांव 2018-19 वर्साक अध्यक्ष जाली. अध्यक्ष जाल्ले ताका म्हजे मुखार आसले सवाल जिल्हा महिला ओक्कुटा रचचे आणि तो वळ आमचे निर्देशक आता निर्देशक बाप रेजिनाल्ड पिंटो ताणें म्हणलें कालेगरचे जेंडबे कर्कोळे कडे मात्र ओक्कुटा जाला आता उरले आमचे स्त्रियो आयकतात घे नात घे. तो वळ हांवें फादरा सांगलें फादर आमी स्त्रियांचे मनवलिके करून गेल्यार आमचे स्त्रियो आयकूंचे ना थोडे फावटी आमी गरजे गेले फटी मारचे पडटा. हांवें सांगलें आमचे जिल्हा ओक्कुटा जावन रिजिस्टर जायचे आमचे रिजिस्टर जायचे जाल्यार हांगा तालुको ओक्कुटा जायचे आनी आमकां नोव्हेंबरा भितर जिल्हा ओक्कुटा रचूंक आसा देखून ऑक्टोबरा भितर आमचे तालुको ओक्कुटा जाय हें हांव मिटिंगान सांगता म्हण. आनी हांवें ऑगस्टाच्या जमातेर हांवें सांगलें ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 25 तारखे भितर 4 तालुको ओक्कुटाचें रचन जावंक आसा तुमी आतां डेट दिया म्हणून. आनी आमच्या स्त्रियांनी सांगलें आमी वारड्याचे जमत कर आमी डेट दिता कित्याक म्हळ्यार आमचे ते अशी सिस्टम आसा की केंद्रीय समितीची जमत जाल्या उपरांत वारड्याचे जमत जाता वारड्याचे जमत जाल्या उपरांत आमच्या महासंघाचे घटकाचे जमत जाता ताच्या उपरांत स्वसहाय्य पंगडाचे जमत जाता. म्हळ्यार केंद्रीय समिती या ओक्कुटाची जिल्हा ओक्कुटाची जमतेन कितें सकट निर्धार घेता आमी माहिती दिता ती सकट वार्डान डिस्कस जाता थंय जावन घटकाची गेल्ली हुद्देदारां थंय जावन घटकां घालतात आनी घटकां जावन ते स्वसहाय्य पंगडा पर्यंत ते पावतात. फुडले फोना करून स्त्रियांनी ऑक्टोबराच्या 25 तारखे भितर 4 ओक्कुटाचे उद्घाटन करचे दीस तांणी आमकां नव्यान सांगले आनी त्या प्रमाणे 4 ओक्कुटा तालुको ओक्कुटाचे रचन जालें आनी एक वारडो तरी पयलेच जाल्लो तशे 5 तालुको ओक्कुटा कर्कळांत अर्पणा महिला ओक्कुटा जाले शिरवंत इंचरा महिला ओक्कुटा जाले आनी उडपींत शरदी महिला ओक्कुटा जाले कल्याणपूर ब्रह्मावर तालुक्यांत उज्ज्वला महिला ओक्कुटा तशेंच कुंदापूर बैंदूर तालुक्यांत भावना महिला ओक्कुटा उक्तावण जालें. आता ताच्या उपरांत आसले सवाल आमचे जिल्हा ओक्कुटा कशें करचें म्हणून सगळ्यांच्या संघटपणान जिल्हा ओक्कुटा करचें म्हणून निर्धार केलो आनी त्या वेळार म्हाका बघिल्लें सगळ्या समाजाच्या खाली आमी फकत क्रिस्तांव मात्र न्ही हेरांकी आपयचे पण कित्याक तर हांवें वाडयल्ली रीत तशी आसली सगळे समुदायाच्या मदें आसले हांव हिंदवांच्या मदें आवड जाली आनी देखून म्हाका बघलें आनी फादरावा सांगलें फादर आमीच कथोलिका ಒಟ್ಟು मेळोन केल्यार कोणाची कळना देखून उरल्याचे आमी आपयाचे फादर आपयचे न्ही बाय म्हणालो आनी आमी हर एक समाजाचे कोण हेर धर्माचे स्त्रियांचे संघटन आसा त्या सगळ्या संघटनाच्या मुखेल्यान मेळोन तांकां आपोवणें दिलें आनी आमकां हॉल जाय जाल्ले आमच्या लेगी कसो फंड नातलो उडपीक आमी हॉलार सांगतना 1 लाख 1.5 लाख बरें सांगले मागीर एक मोठा चार ती कृष्णमूर्ती अमृता कृष्णमूर्ती म्हण ती म्युनिसिपालिटीची मेंबर जावन आयल्या नव्या अशें कापडनेसचे पुर्तुगल्सो तिचे कडेन वचून उलयलें जाल्यार तिका खुशी जाली तिने मरे हिनो चित्त बाय मनीस म्हण चिंतलें ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ 90,000 1 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮುನ್ಸಂಗಿ ತರ್ತಿಮಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜಾಯ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಹಾಲ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ म्हणाल जायत म्हळे आम्ही तेगा स्त्रियो हांव आनी म्हजे निकटपूर अध्यक्ष आनी एक खजानदार गेल्या वचून ताका पळयतना काले मुगले
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಉರ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಳೋಣ ತಾನೆ ಪುಳಿಗೆ ಮಕ್ಕತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟು ತುಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಡೋರು ನೋಡಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 35,000 ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ, ನೀವು 5,000 ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಮಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಉಂಟು, ಕನ್ನಡಪಾಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ? ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೇಡಮ್ त्याच्या प्रत्यक्ष 2000 कान गेले चेहरा ग्रुप तागलोक फनागलो झाले. आमचे कार्यक्रम भो अपूर्व झाले. सगळ्या धर्माचे स्त्री मुखेली आयली, राजकीय मुखेली आयली आणि तो बांध अजून आमच्या जिल्हा उपडतो मुंदारून तसा. त्यांच्या कार्यक्रमाक ती आमका मुखेली सगळी जाऊन आपयतात आणि आमच्या कार्यक्रमाने आम्ही तांका मुखेली जाऊन आपयतो. आज आमच्या सुगम्य जिल्हा महिला उपकुटान किती साधन केला म्हणून तुमका सांगचे जाल्यार आमच्यो स्त्रियो इतल्यो बळवंत जाल्यार न्ही. आता तुम्ही मातृनिधी केले, थोडी थोडी योजना केली, दिसाक म्हाका मस्त खुशी जाली. तुमका अभिनंदन. सुगम्य जिल्हा आमचे स्त्रियो कितें करतात म्हळ्यार स्वसहाय्य पंगड एका वाड्यात आसा. आमचे अशें इन्स्ट्रक्शन आसा की आमच्या वाड्यांत कोण कश्टकार, कोण गरजेवंत आसात ते त्या स्वसहाय्य पंगडाची जबाबदारी. विधव स्त्री जावन दी, एकसुरी स्त्री जावन दी, तिका मेळचें, तिका दीस पडटे कितें वरवीं जायचें ती त्या पंगडाच्या स्त्रियांनी जबाबदारी घेवन तिका दिवची. तिका वखदाक वचचें, या कलोय अन्याय जावन दी, कितेंय जावन दी, तिका सहकार दिवचो, सपोर्ट करचें त्या स्वसहाय्य पंगडाच्या स्त्रियांनी. आनी कितेंय प्रतिभटन करूंक आसलें आमी सगळे सांगाता मेळोन प्रतिभटन करता. पयलीं आमकां मस्त भिरांत दिसताली बायल्यो, कित्याक स्त्री संघटन आसतना हांव हें सांगूंक अपेक्षिता, स्त्री आयोग, स्त्री संघटन आनी महासंघ हे 3 संगती विशयान इल्लें कन्फ्युजन जाता कोणाक जालें. स्त्री संघटन म्हळ्यार आमी आमच्या ई गरजेच्या दोऱ्या भितर आमी सांगतना कॅथोलीक स्त्री संघटन म्हणून आमी उल्लेख करता. समाजात आमी दिसाचे जाल्यार कॅथोलीक स्त्री संघटन मुद्रगडी चर्चिनावर म्हळ्यार आमकां इल्लें बरें पडटा. आमी जननी महासंघ दवर म्हळ्यार आमकां स्पेशल रेस्पेक्ट आसता. एक आमी केदाळे म्हणून आसता आमचे चिंता बशेंगी आमी स्त्री संघटन आमच्या स्त्रियांक मस्त कस जाले त्या टायमार आमकां तांचे घाले मोतीन एक बदलावण करून. स्त्री आयोग आमच्या देशाच्या अंतर आमी स्त्री आयोग म्हणटा. पूण समाजांत आमी वेत आसतना आमी सुरवेर आमच्या महासंघाचें नांव बरयता, या तालुको उपकोटाचें नांव बरयता, या जिल्हा उपकोटाचें नांव बरयता. आतां सुगम्य जिल्हा महिला उपकोट उडुपी जिल्हे ಮತ್ತು सकल कॅथोलिक स्त्री संघटन उडुपी धर्मा प्रांत्य अशें आमी घालता. त्याला वयले हेंडीक मात्र ते वचतात, मागीर सकल घायला समोर वचना. देखून हे आमी समाजांत वेत आसतना आमची आयडेंटिफाय, आमची वळख कितें म्हळ्यार आमी महासंघाची, आमी तालुको उपकोटाची, आमी जिल्हा उपकोटाची, हे आमची आयडेंटिफाय. आनी सुरवेर स्त्री संघटन रचन जाताना कशें जालें की म्हळ्यार वाचराक गुंड्याक हांव बायक सोडले बरें जालें, कानाक वाऱ्यार गेलें. म्हाका एका जाल्यार बारी खुशी जाली. इस्कॉलान हांवें एक दिसी डान्स करूं ना, पूण स्त्री संघटनाक हांव जॉयन जाल्या उपरांत हर एका स्त्रियांच्या दिसा म्हजो एक डान्स आसतालो. कारण आमकां एक बायर वचूंक अवकाश मेळ्ळे. मागीर आमच्या स्त्रियांची अशें चिंतप जाली की स्त्री संघटन म्हळ्यार डान्स कल्चरल प्रोग्राम म्हणून जाय. आनी ह्या मनोभावांत आसलेल्या स्त्रियांक आमी स्वसहाय्य पंगड रचन करतना, महासंघ रचन करतना त्या स्थितीत हांव ह्या स्थितीक हाडीत जाल्यार आमकां मस्त कश्ट मारले. हे कळले श्रीमिणी महासंघा, कळले स्वसहाय्य संघा, अच्छा की आमचे स्त्री संघटनात बरें हाडलें. वर्साय बरी प्रोग्राम जाताले, आमकां स्किट करूंक जाताले, डान्स करूंक जाताले. हे स्त्रियांचे उलोवणें जावन आसा. पूण केदळाक हांव आमच्या केंद्रीय समितीत हांव ही सकल मायेत आमी आपणायलेली. तवळ आमच्या स्त्रियांनी स्वसहाय्य पंगड रचूंक मुखार सरल्यो आमच्यो स्त्री. आनी अजूनय
थोडे स्त्रियो आसा तले मानोवच्यो ताका आमी कितें केलां म्हळ्यार कोण स्वसाय पंगडान ना ताका आमी थोडे पडे सांगचे तुका आर्थीक रितीन गरज ना जावंक पूण तुजे तावन एक गरजे वचून स्त्री एक कुमोग जाता त्या खातीर तूं ग्रुपान जॉयन जा आनी अशें सुमार स्त्रियो जॉयन जाल्यात 70-80 वर्सांची स्त्रियोय आमच्या स्वसाय पंगडांनी आसात तर थोडी आयकनांतल्यान आमी कितें केलां म्हळ्यार स्त्री संघटनाचो संदो वर्साक 30 रुपये संध्या शुल्क ताणें भरचें ताच्या उपरांत जिणये संदे 100 रुपये एका स्त्रियेक एक फावटी भरल्यार ती जिणये संदो तांकां हर एका जमतेक ताणी येत आमच्या खंयच्याय कार्यक्रमाक ताणी येत तांकां स्पेशल जावन आपण दिजें म्हणना पाद्रा अनाउन्स करता आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपांनी आमी मेसेज घालता आनी आमी अशें केंद्रीय समितीतून अशें एक इन्स्ट्रक्शन दिलां की जमतेक येयनातले स्त्री संघटनेचे संदे आनी जिणये संदे ताणी केदार आयल्यार तूं कितें आयली तूं इतले ते मिटिंगा येवन आतां कितें आयलें म्हूण कोणेंय विचारूंक ना तांचो गौरव तांकां दिवंक आसा देखून आज स्त्री संघटन म्हणचे की चड स्वसाय पंगड महासंघ तालुको ಒಕ್ಕೂಟ आणि जिल्हा ಒಕ್ಕೂಟ आमच्या उडपी देशीत मुखल्या अंताक पावून आज तो एक संदो जाल्ले जावन आसले हांव मानी राज्य ಒಕ್ಕೂಟक हांव पावल्या आनी हाका कारण म्हजे महासंघ स्वसाय संघांत आमचे स्त्रियो म्हळ्यार आमचे संदे कितें करतात म्हळ्यार आतां आमी ताका सांगलां तुमी पंचायत वार्ड सभा जाताना वसाचे ग्राम सभा जाताना वसाचे दफ्तर आनी आमचे ऑफिस आसा सरकारी दफ्तर ताचे वयल्यान DC ऑफिस अल्पसंख्याक इलाक्यातून कर सवलत येतात तोटगारिके इलाक्यान कितें मेळटा कृषी इलाक्यान कितें मेळटा अशें सगळे डिपार्टमेंटाक आमच्यो स्त्रियो येतात आनी थंयसर आशिल्ल्या सरकारी कोण अधिकारी आसा ताका तांचे नंबर दितात कित्याक सरकारचे कितें सवलत येतात ते व्हॉट्सअपार तांकां धाडटात आनी ती आमच्या महासंघाच्या ग्रुपान घालतात आनी ते पळयले फुडें आमचे स्त्रियो दवरतात हिंगगुंडी गोब्बरगुंडी आनी कोळी साकाणे जेनू कृषी आनी कितें सकट मेळटा पळय आमचे स्त्रियो उडपीचे स्त्रियो बरे हुशार आसात हपळ करतात तिकलें करतात लोणचें करतात रांदतात आनी विकून आपल्या कुटुंबाचो भार इल्लें आर्थीक रितीन हळू करतात आमी सांगले सामाजीक राजकीय आर्थीक आनी सांस्कृतीक रितीचें सबलीकरण म्हणून आमच्या स्त्रियांक कार्यक्रम जाताना हर एक स्त्रियांनी साडी न्हेसून फुलां माळन येवंक आमी पयलेंच इन्स्ट्रक्शन दिलां कित्याक संस्कृती आमची उरोवच्या खातीर आनी हाचे सांगता कितें आदलें काण आसलें आमच्या मलगडेन केल्ले पळयो ते पुरो 8 म्हयन्यांत आमचे स्त्रियो तांच्या भुरग्यांक कर दितात आनी 8ची खाणां करून मीस उपरांत विकून तांचो फंड ती रेज करतात उपरांत राजकीय सबलीकरण आमी केंद्रीय समिती जावन तरबेतीदारांची तरबेती केली एका वार्डांत 5 जाणां स्त्रियांक घेतले म्हळ्यार 5 वार्डांत 25 स्त्रियो आयल्यो तांकां राजकीय विशीं म्हायती दिली आमी कित्याक स्त्रियांनी राजकीयाक वचाचें म्हणल्या विशयान आनी तवळ आमची माहिती हर एका घटकाक पावली आनी 112 जाणां स्त्रियांनी पंचायत चुनावाक स्पर्धा केली आमच्या उडपी देशीत जावन आनी त्या पैकी 50 आनी 2 स्त्रियो जिखून आयल्यो हे आमचे राजकीय सबलीकरण आमच्या मध्ये आदी तावन एक रिवाज आसली विधो एक स्त्रियेचो पती अंतरल्यार तिका बरें कर न्हेसोवन फुलां माळन कांकणां दवरून मोर नुंकलतना ह्या पोंडा कडेन तेजी कांकणां फुटोवची आनी फुलां काडूनची एक रिवाज आसले आनी हांव अध्यक्ष जाल्ले दळा एका मोरना गेले त्या दळा उरले स्त्रियो जबरदस्ती तिची फुलां काडा माती गंजाले मेल्ल्या माती गंजाले ताचे उपरांत भोव मारतात फुलां काडा कांकणां फुटे म्हणून आनी हांवें काडटा म्हणटाना 2 जाणां धांवून येवन तिची कांकणां फुटोवन फुलां काडली म्हाका इतले बेजार बगली परत तरबेतीदारांची तरबेती दवरून एका वार्डांत 5 जाणां स्त्रिया काडल्या तांकां विधो स्त्रिया विशयांत बरी करून तरबेती केली आनी तांणी घटका वचून महासंघ वचून ही तरबेती दिली आज खंयच्या वाड्यांत महासंघाचे स्वसाय पंगडाचे स्त्रियो आसात की तांची जबाबदारी जावन आसा कोणाचोय पती अंतरल्यार त्या घरांत ती पयले पावतात
आणि पहिले सांगतात तिच्या हाताक कंगडा घालची, तिका बरो सडोने सोडसो आणि तिका फुलां मेळची, हे करूंक ना म्हण. देखून आज आमचे स्त्रियो त्या हंतारे समाधीकृत जाल्या. आमचे स्वप्न आसले 2025 इस्वेंत बँक रचन जायचे म्हणून, पूण आम्ही ते 2023 23 इस्वेंत सुगम्य महिला संवर्ध सहकारी बँक आरंभ केले आणि 4000 स्त्रियो बँकांत शेअर घेऊन सादे जाल्यात. आणि आमच्या DSCCन ಒಟ್ಟು सुगम्य जिल्हा महिला ಒಕ್ಕೂಟದ ಚರ್ಚಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಪಂಗಡ ಸನು 5696 संदे आसा. हे 13 वर्सांनी आम्ही केले सदन आणि 10 वर्सांनी 100 करोडोचो व्यवहार आमच्या पंगडाने झाला आणि 3,12,000 आमच्या बँकांत लाभ आसा आणि स्वसहाय पंगडांत 7,40,000 उरवणी आसा. आणि या वर्सा सरकारान 50,9 स्त्रियांनी सरकाराच्या योजनेतून 13,62,488 रुपयाचे प्रयोजन घेतला आणि आमच्या कापू तालुक्यात रैत उत्पादक कंपनी आरंभ झाली. आज हांव हांगासर उलयताना हांव कांय व्हडली शिकपी न्ही, इंग्लीश म्हाका उलोवंक येना. हांव 150 वर्सां पोरण्या कोलवाच्या घरांत आसली, 13 जाणां संदे आमच्या घरांत आसली. मुस्त आर्थीक रितीने कश्ट आसले, मुस्त म्हळ्यार मुस्त कश्ट आसली स्त्री. हांव फुलां झाडां, बेसायी, गोरवां हे पोसप करून मागीर अडचणीन आसले आमी गणेश बेडी बांदून बेडयेच्या ब्रांचाक व्हरतले आनी त्या जाल्यार लोक म्हाका प्रश्नार्थक रितीन पळयतात. कोणाकी अशें पळोवचें तितलें धैर्य त्या वेळार म्हाका नासलें, कित्याक म्हजी परिस्थिती तशी आसली. आर्थीक रितीन सबल जाल्यार त्या व्यक्तीक सगळा वळखात आनी एक समाजाची दस्तूर. आनी खंयच्या दिसा हांव म्हज्या पिरगळीच्या स्त्री संघटनाक पावली. थंय हांव फाटी पडोना, हर एक कडेन हुद्दो घेतलो. प्रामाणीकपणे हांव त्या हुद्द्याक काम केलें आनी आज राज्य मट्टाक पावली. तर हाका कारण म्हजे पिरगळीचे स्त्री संघटन आनी महासंघ. आनी ह्या वेळार आमच्या निर्देशक बापांनी आमकां गटागतावन पिरगळच्या अंतर्गतावन वार्ड येतावन DSCC म्हणसर आमकां दिलो सहकार. आनी ह्या घडये हांव फादर रेजिनाल्ड पिंटो आमच्या सुगम्य जिल्हा महिला ಒಕ್ಕೂಟದ निर्देशक ताजो सहकार आमी उडास काडूंक जाय. तांची एकच आशा आसली, तुमी स्त्रियांनी पाद्र्याचो लोभ धरून उपकळचे सोडी जाय आनी तुमी स्वतंत्र रितीन कार्य मांडून हाडीचे, मुखार वचाचे, समाजान तुमी मुखार पावचे म्हणून. आनी हाचे धैर्य जावन फाटल्या दिसांनी मणिपुरांत जाल्ल्या अत्याचारा विरोधात प्रतिभटना सांगले आनी त्या प्रतिभटनेक उलोवंक म्हजें नांव दिलें. म्हाका गुप्त ना, हांवें जितले 200-300 जाणां येतात. आजकाल कोणी बाई वचे बाय येवं न्ही म्हणजे जायत बाजार म्हणे. म्हाका मुस्लीम आमच्या समान मनस्कार समितीन जाले ताणें प्रोफेसर पडेगाजान सांगले पयलें नाका म्हणटा आयकून इल्ला जाय ते निवे ಮಾಡಬೇಕು जायत म्हणून गेली. हांव कंपाउंडा भितर पावतना हांव सगळी घाम येवन म्हाका काल जालां म्हणून वतना कांय 5,000 6,000चे वरणी वरतो लोक येता वेता आनी एक घडये म्हजे BP पुरा डाऊन जाले बरें जालें. हांव घामेन म्हाका काळे जालें म्हणून कळूंक ना, कित्याक हांव 200-300 जाणां आसता पूण मात्र चिंतलें म्हजें एक्सपेक्टेशन तशें आसलें. म्हजे धूव म्हणा लागले मम्मी तुका काले जाता म्हाका काले जाता म्हणून वतना म्हजो जीव सगळो कामता म्हणे. थंयच राधा मेडिकल आसले आनी ताणें वचून 4 एनर्जल ज्यूस हाडून लागले. फादर डेनीस देसान पळय जेन बाय तूं कितें इतलें गमेलें, तूं पयलेंच वचून थंय राव, हांगा वताक रावनाका म्हण. आतां आमी सांगचें पडना, गाडयेर बसली फक्त हांव ते मिशन कंपाउंडाच्या येता क्रिश्चन हायस्कूलच्या मैदानाक पावली. थंय प्रोटेस्टंटाची इगर जाली, तांच्या गाडीच्या तोरी लागीं बसली. आमी कितें उलयचें म्हणून चिंतलें, म्हाका एक्की म्हज्या तकले कूड आसेना. म्हजे धूव म्हणाले येता मर्यादेचे व्यार जाता, इतलो लोक आयला आतां कोणे तुजे बदले कोणे उलोवचें. 3 एनर्जला ज्यूस वयर 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 गुट पियेलो उपरांत इतलें मागलें पवित्र आज कितें उलयचें तें तुळसो म्हजे थंय रावन उलय. मरये तूं म्हजें आवय आज तुज्या भुरग्याक तूं सडी नाका, तुळसो म्हजो आदार.
येवन तुम्ही काही हुई घबरायला कळत हांव कितले उदक पियेला ते कितले स्टेजीर उदक पियेला म्हणून मागीर हांव बरें करून उलयलें ते उलयलें जाल्यार आमकां प्लॅटफॉर्म करचें आमचे महासंघ देखून आज तुमकां हांव उलो दिता हांगा कॅथोलीक स्त्रियांची मंडळी आतां आसा गी मंगळुरांत आसा स्वसाय पंगड आसात गी आसात म्हणटा की ना म्हणटा आसात न्ही देखून आतां थोड्या वेळान आमकां बघूंक पुरो म्हजे लागीं आर्थीक रितीन हांव सबल आसा म्हाका काले की स्वसाय पंगड म्हणून ना हांवें आतां सांगलें एका गरजे वचून स्त्रियेक कुमोक करूंक हांव आदार दिता म्हणलें की न्ही घेया आनी सगळ्यांतल्यानी स्वसाय पंगड जावन दी मुखल्या दिसांनी स्त्री आयोगाच्या वटूक ಒಕ್ಕೂಟचे दक्षिण कन्नड जिल्हे ಒಕ್ಕೂಟचे एक नाव असलें बॅनर आसूं दी आनी आयच्या दिसा तुमकां सर्वांक हांव बरें मागता बरी योजना स्त्री आयोगांतून तुमी मांडून हाडल्यात त्या योजनेचेर देव आशिर्वाद घालून दी आनी ते बऱ्या रितीन मुखार करून दी आनी सौर स्त्रियांक हांव सुणेस्तांक आमच्या मिसावाक आमी खरेंच मिसावा खातीर ह्या संवसारांत आमी जल्मल्या आमी फाटीं वेत आसतना कितें तरी आमी दिवन या म्हणल्या उद्देशान हो संदेश तुमकां कितें तरी आमी फाटीं दिवन वचाचें म्हणून म्हजो टायम जालो न्ही वय आनी हे फुडें तुमकां म्हज्या कडेन उलोवंक आसा जाल्यार म्हजे नंबर दिता फोन करा हांव कितलेंय उलयता म्हाका बेजार येना रातपा फुडें ती मोबायलवर उलयता थोडे फुटे चायेन मोबायल पडटा ते दुसरे घेवन पूण कितेंय जावं न्ही हांगासर म्हज्या वयल्यान अभिमानान मोगान आपोवण दिल्ली अनिता मनीसर अनिता फ्रेंड आनी तुमकां मंगळूरच्या सौर स्त्रियांक म्हजो परत नामान आनी स्त्रियांच्या दिसाचे उल्हास पटोवन तुमकां सगळ्यांक बरें लागता देव बरें करूं देव बरें करूं मनेस्तीन जनेक बरबोजा तुमकां मातृोन्नती निधी विशीं प्रशंसा उचार तुमच्या भोव अर्थभरीत आनी तुमच्या दैरादीक उलोवपाक मोगाच्या आमच्या मदें हजर आसात बेंदूर फिरगजेचे विकार माननीत बाब वॉल्टर डिसोजा मोगाच्या विकार बाबानो तुमकां हांगासर हजर आसच्या सर्व तर्फेन माया मोगाचो स्वागत हांव मागता आयच्या कार्याच्या अध्यक्षस्थान घेतिल्ल्या आमच्या गवळी बापातावन आतां अध्यक्षी संदेश जमलेल्या आम्हा सर्वांक तेजिरसच्या आयची मुखेल सैर श्रीमती जॅनेट बर्बोजा तशेंच आमच्या भारताच्या स्त्रियांच्या आयोगाची कार्यदर्शी सिस्टर लिडविन फेर्नांडीस आमच्या कर्नाटका राज्याची स्त्री आयोगाची कार्यदर्शी सिस्टर नॅन्सी लोबो आणि आमच्या DSSची स्त्री आयोगाची कार्यदर्शी श्रीमती अनिता फ्रँक सर्व आयोगांचो कोऑर्डिनेटर आयोजक फादर फॉस्टीन लोबो हांगासरच्या सर्व स्त्रियांनो म्हज्या याजकांनो दादल्यांनो आनी प्रत्येक जावन हितचिंतकांनो आमकां आदार दिल्ल्या पात्रोनांनो तुमकां सुमेस्तांक स्त्री ह्या आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांच्या दीस आसा गेल्या त्या 8 तारखेक जाला तरी आज आमी तो संभ्रम करता तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाची शुभाशय पाठयता आज संवसारभर स्त्रियांक चड आनी चड मुख्य वाहिनीचेर मुखार हाडून तांचे थंय आशिल्ली तालेंतां देणी पारखून समाज बांदून हाडूंक कितें सकड करी येतकी म्हणलें चिंतूंक हो एक बरो अवकाश आनी प्रत्येक जावन आमच्या मंगळूरच्या DSSन मंगळूर DSSन एक गवळीक येवजण आमी तयार केलें आनी ताची दुसरी आवृत्ती गेल्या त्या वर्सा आमी केली आनी ह्या फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी आमी फादर फॉस्टन आनी हांव चडावतो सकड वारड्यांक गेल्या थंयसरच्या आयोगाच्या कार्यदर्शीक हुद्देदारांक मेळोवन ह्या आयोगाची गरज कितें गवळीक येवजणेचो पात्र कितें DSSच्या लोकांक मेतेरी जावंक भागीदार जावंक म्हणून आनी ह्या ऐन घडये पाप साहेबान आपयल्ल्या सिनोद सभेत ताची निमाणी वर्ती आमकां आताक मेळ्ळ्या आनी ह्या वर्तेंत
स्त्रियां विशयांत एक बरो एक आर्टिकल आसा नंबर 60 नंबर. ह्या 60व्या नंबरांत स्त्रियांचो पात्र कितें ह्या सिनोदाच्या पवित्र सभेंत तें आमकां पाप साहेबान ह्या सिनोद सभेन विवर्सून सांगलां. तातूंत थोड्या स्त्रियांचो उल्लेख केला आनी ह्यो स्त्रियो आमच्या पवित्र सभेंत आनी तशेंच बायबलांत कितें सकयल करून सकल्यान ही ह्या विशयांत उल्लेख आसा. स्त्रियो प्रत्येक जावन जुडीत, धैरालीक, कोलोफर्नेसाक धर्मीक तुपून सोडलेली स्त्री, दुस्मानाक तशें नाश केल्ली आनी तिच्या लोकांक राखली. रूथ नहोमीची सून विश्वासी, तशेंच मोरी मगदलेन मोगाक न्हांवन गेल्ली, कुर्साच्या मुळा पर्यंत विश्वासी रावल्लेक तिका जेजून आपोस्तलांची आपोस्तल म्हणून वेंचून काडना. पुनर्जीवनपणाचो संदेश पयले तिका दिलो आनी तिणें वचून आपोस्तलांक सांगलो आनी ती आमकां एक मेल फांक्त जावंक पावली. आनी सर्वांप्रस्त श्रेश्ठ मोरी कुडपेन भरलेली आनी तिणें सगळ्या पवित्र सभेची आवय जावन आमकां राखून व्हेल्या. आजून पर्यंत ती आमच्या संगात आसा आनी आमकां ती सांगता तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून आपल्या पुताच्या कुशीन बोट चुकून आमकां आपयता. आमच्या दियेसीजेंत स्त्रियांनी कितें कामां केल्यांत प्रत्येक जावन हें गवळीक येवजन आराम केल्या उपरांत श्रीमती अनिता फ्रँकान तिचे कडेन विचारल्या वेळार हें काम, ती एक शिक्षकी, PUCची शिक्षकी, हर एक दीस तिका काम आसा, तिका एक कुटुंब आसा, भुरगीं आसा, दादलो आसा, घर आसा. ह्या सगळ्या सांगाताई हें सगळ्या दीस जे वचून हेणें तेणें आयोगाच्या ह्या कामाक आपणाकच समर्पण दिल्लें एक विशेष गजाल आनी देखून तिच्या मुखेलपणाच्या आव्हानानुसार आसा. थोडे फावटी तिका बेजार जाता, स्पंदन करिनात न्हू, तिचो स्पिरीट देंवता, तवळ तिचो स्पिरीट सडीत करच्याक तिका हाताक हात दिवची तिची कमिटी आसा आनी अशें ह्या कमिटीच्या मारिफात हांगासर आसा. तुवें पळयलें तांकां आदार दिवच्याक आनी एक विमेन कनेक्ट म्हणून एक्सपर्टांक दवरला आनी तशेंच आतां सगळ्या दियेसीजेवेच्याक संपन्नमूळ व्यक्तींचो पंगड केला. तुमी सकयल पळयलें. आज आमकां एक मेल फांक सकल आयोगांनी वेवस्थीत तरान आमी तयार केल्लें, आमी म्हळ्यार बिस्पान न्ही, सकल वार्डाच्या प्रतिनिधी येवन फादर फॉस्टिनाच्या मुखेलपणाखाल तयार केल्लें हें गवळीक येवजन पंथाक पावोवंक आनी हर एका गटाकाक जावं भुरगीं, जावं काजारी स्त्रियो, दादले, जावं तरणाटी, जावं प्रायवंतां, जावं शिकपाक संगत, या अभिवृद्धीची संगत, या सरकारी संगत, खंयचीय संगत जावं त्या हर एका संगतीक आमी जगतो महत्व दिवन तें ताचे तावन फायदो चोडूंक आमकां हें गवळीक येवजन उपकाराक पडटलें. भारताच्या बिस्पांनी एक गवळीक येवजन केलां. कर्नाटकाच्या बिस्पांनी तांच्या मुखेल्यांक घेवन आनी एक येवजन केलां आनी आमच्या दियेसीजांनी एक येवजन केलां आनी फिरगजेंत तें येवजन जारी करचें. हें काम गवळीक परिशदेचें, हें काम देखून विसून आयिल्ल्या सांद्यांचें आनी अशें विसून आयिल्ले सांदे गवळीक परिशदेच्या सांद्यांनी तुमी कितें करियेत आमची फिरगज जिवाळ करूं. आमच्या स्त्रियां मारिफात प्रत्येक जावन आज ही मेल फांक गेजई. आज 21 आयोगा पैकी उरले 20 आयोगाक 20 आयोगाक आज एक बरें निदर्शन म्हणून एक उदाहरण हांगासर आसा. आमच्या सट्टांक हांगा बेंदूर हॉलांत एकठांय करूंक जावचें ना हर एक फावटी पदराक म्हणून म्हाका बाडें म्हणून जाता म्हणून, तशें न्ही. म्हळ्यार हर एक फावटी दीस जाता म्हळ्यार पडयाळच करीचें म्हणून ना, आमी खंय तें करियेत पूण लोकांक सांगात हाडचें काम करीसे. लोकांक सांगात हाडल्यार मात्र आमची वाडावळ जाता. आमी सांगात मेळिल्ल्या वेळार मात्र आमी आलोचन करूंक शकता. देखून स्त्री आयोगान केल्लें हें काम उरल्यान प्रेरण जातालें. हर एका आयोगांत खंडीत जावन
आमी नवी नवी योजना घालना. उडपीत जायतें जालां. तुम्ही एक जराल गर्दी जॅनेट बायत हांव आयकली. तांच्या स्त्रियांनी केल्ल्या ह्या संवाद बँका मार्फत कितली बदलावण आनी कितले अभिवृद्धी स्त्रियांची जाल्या घेवन देखून असली अभिवृद्धी करूंक वेवस्थीत तरान मांडावळ घालूंक स्वसहाय संघ करूंक तालुको ಒಕ್ಕೂಟ करूंक जिल्हा ಒಕ್ಕೂಟ करूंक महासंघ करूंक आमच्या CODPच्या तर्फे थोडे आसात. थोडे जिवाळ आसा थोडे इल्लेशे निर्ग्रेस्त जाल्या आनी पूण तातूंत सकट धर्माची आसात. हांगासर आमच्या कातोलीक स्त्रियांनीच करून ते मुखार चलयतात. तरी फिरगचे अंतर वाड्यांनी जर तर आमी असले स्वसहाय संघ केले जाल्यार कोण गरजेवंत आसात त्या स्त्रियांक केवल अनिताबाईन पयशे उक्त करून त्या भंडारांत घालच्या बदलाक आनी हे साबार आनी एका फिरगेचेर एक भंडार आमी केलें जाल्यार आमच्या स्त्रियांक खंडीत जावन आदार जातलो. स्त्रियो जायत्यो आसात. आपले दादले तरणाटे प्रायर मरण कुटुंबाचो कांबो कोसळून पडिल्ल्या वेळार आदार दिवंक आमकां सगळ्यांक आमच्या भितर जावन एक कायदो बांदता. आनी तशें जाल्ल्यान केवल सांगाता येवचें आली सांस्कृतीक कार्यक्रमाक न्ही बगार आमच्या जिविताक एक नवी दिशा दिवंक. देखून ह्यो स्त्रियांच्यो दीस आमी संभ्रम करता जाल्यार हो दीस स्त्रियांची देवान दिल्ली ही देणी भायर हाडच्या खातीर तांची अभिवृद्धी करच्या खातीर तांकां बळ अदीक करच्या खातीर आनी हें बळ हें दुळस आसा आनी हें दुळस आयकलें. स्त्रियांचें बळ खंयच्यात आटापून आसा. मस्त जाणां भुरग्यांक जल्म दिल्या उपरांत स्त्री चड वाचता दादलो वेगी मरता. दादल्या मनशांची आवती उणें स्त्रियांची आवती चड. आमच्या घराड एकली 13 जाणां जल्म दिल्ली आसा ती तिच्या दादल्याच्या कितली चड वाचली. देखून भुरग्यांक जल्म दिल्ल्या मारिफात कश्ट भोगल्ल्या मारिफात दूख सोंसुल्ल्या मारिफात स्त्रियांक येवचें बळ तें दादल्यांक येना. आनी तशेंच आसतना जैवीक तरान बायोलॉजिकली स्त्रियो चड बळवंत आनी हे संकेती इमोशनल वा भावनात्मक संकेती कश्टात आसतना स्त्रियो तें फूड करूंक चड बळादीक वा सशक्त म्हणयत. कुटुंबांत समस्या येता आसतना सांद्यांक सांगात दवरचें काम करचें स्त्रियांनी दादल्यांच्या चड. आनी तशें आसतना स्त्रियांचें बळ मसल्स वा स्नायूंत वा मांसापेशींत न्ही बगार आसचें न्ही जावन विल पॉवर कॅपॅसिटी टू रेजिस्ट रेजिलियन्स असलें बळ आमी तें जिवाळ करी जाय उर्जीत करी जाय. आमी मानसीक तरान डिपेंडन्स जाता इंडिपेंडन्स जाता इंटरडिपेंडन्साक येता. पळयात जाल्यार पयले भुरगें आसता आमी एकदम डिपेंडन्स आमचें आनी एकल्याचेर हुंदर रावचें. तरणाटी जाताना इल्लें इंडिपेंडन्स जाता पूण तें संपूर्ण मॅच्युरिटी परिपिकाय न्ही. पूण ताचे उपरांत आमी इंटरडिपेंडन्स आमी एकामेकांक हुंदोन रावचें तें भोव गरजेचें. त्या हंतार पावता आसतना आमची वाडावळ खरेंच जाता. देखून कितें आस्पद आसा तांणी हेरांक दुसऱ्या रितीन आदार दितात ती दुर्बळी तरी आदार दिवंक शकतात. बापसाहेब दाळे म्हणटा दुर्बळी म्हणून तांचे कडेन दिर्वे ना म्हणून लेखचें न्ही. पयशे ना जावं येत पूण तांचे कडेन आत्मीक तरान आध्यात्मीक तरान हेर सबार बरेपण आसा आनी ताच्या मारिफाती आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आदार जाता. देखून अशें सांगाता येवन आमच्या ह्या DSCंत जायपुरतें बरेपण करूंक स्त्रियांनी काडिल्लें मेळ आतां हेर सबारांक प्रेरण जावं दी म्हूण सांगून आमच्या DSCंत हें काम हांगासर आज आराम केल्लें. फुडल्या दिसांनी तें कार्यगत जावं तरी एका फिरगजे पावूं हांगासर सडाव सगळे फिरगजे आसात. तुमकां सोमेस्तान हांव बरें मागतां. ह्या दिसाचे शुभाशय पटयता. सोमे देव तुमकां बेसांव दिव दी आनी आदार दिवन मागता. देव बरें करूं. अर्थभरीत पुत्रांनी मौल्यभरीत संदेश पटवून सहस्त्रियांक बरें मागलेल्या गवळी बापानो तुमकां काळज मनाचो दिनवास पटवून आभार मानता. मोगाचनो आयच्या ह्या कार्याच्या यशस्वी कार्यान्वित जाल्ल्या आमच्या दानीक मान अर्पून आनी तांचो उपकार बावडोवचें कार्य चलोवन वता कार्यकारी समितीचो सांगो मनेस्तीन रेनिशा वेगस. देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तां.
हस्त्या तोंडार दिता तो देवाक मुगासो ह्या उतरां बराबर आयच्या ह्या कार्याक आदार दिल्ल्या पात्रोन स्पॉन्सर्स आनी दानीक मान करूंक आशेता. तुम्ही दायेकर आमच्या गवळी बापातांव फुला सतुरो आनी स्त्री आयोगाची कार्यदर्शी मनस्तीन अनिता फ्रँक हांचे तांव उपदासाची काणीक स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. पयल्यान आमचे पात्रोन जावन आसात प्रोफेसर एडमंड फ्रँक, सेंट अलोशियस कॉलेज PGDBM हांचो डीन. प्रोफेसर एडमंड हांणी साबार भुरग्यांक शिकपाक तुपल्या घराबांच्यान तशेंच साबार आनी समाजमुखी कार्यक्रमांत तांणी तांकां समर्पीत कर साबारांच्या मुखामळार बसो हाडल्यात. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक तांणी रुपये 3,10,000 दिवन आमकां आदार दिला. सर, तुमचो आमी देव बरें करूं म्हणटा. दुसऱ्यान MCC बँक हांचो निर्देशक श्री अनिल धर्माई हांणी आमच्या सर्व कार्यक्रमांनी आमकां आदार दिला आनी आयच्या ह्या दिसा सुमार 25 स्त्रियांक 10,000 रुपया लेखार आर्थीक आदार दिवंक तांणी मुखार सरल्यात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुखार येवन आमचो मान स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. आमच्या अनेक पात्रोन जावन आसात श्री जॉन एल सांबेल आनी युवजनां खातीर साबार रितीची कुमक आनी आदार ते दितात. युवजनांच्या शिकपाक आनी तांच्या अभिवृद्धी खातीर ते वावर दिवन आसात. आनी आमच्या ह्या कार्यक्रमाक रुपये 2 लाख दिवन आमकां आदार दिला. सर, तुम्ही मुखार येवन आमचो मान स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. मिस्टर मायकल डिसोजा आमच्या DSSचे बळवंत यशस्वी उद्यमी आनी दानी जावन आसात. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक तांणी रुपये 1 लाख रुपये दिवन आदार दिला. तांणी आमचो मान स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. श्री लिओ रॉड्रिगस दुबई हांणी रुपये 50,000 दिवन आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आदार दिला. तुम्ही दायेकर मुखार येवन आमचो मान स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. आणि मुखार येऊन मान स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. मनस्तीन शोभा मेंडोन्सा दुबई हांणी आमच्या ह्या कार्यक्रमाक रुपये 50,000 रुपये दिवन आदार दिला. तांच्या उपस्थितीत आमी तांचो उपकार वावुरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कॉर्पोरेशन्स हांचो मालक हांणी रुपये 25,000 दिवन आमकां आदार दिला. तुम्ही हांगासर आसल्यार दायेकर मुखार येवन आमचो मान स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. श्री रोनाल्ड मार्टिस दुबई हांणी रुपये 10,000 दिवन आमकां आदार दिला. हांच्या अनुपस्थितीत आनी आमी तांचो उपकार वावुरता. तशेंच आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आर्थीक रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार आठयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. उदार मनाच्या दानी तशेंच कार्यान चलोवन वेल्ल्या रेनीश तुमकां. मोगाच्या खरी एका कार्याक उपकार आठवणी एक प्रमुख वांटो जावन आसा. ह्या कार्याच्या सर्व कारभाऱ्यांक दिनवास पाठोवंक फुडें येता मनस्तीन अनिता फ्रँक, श्री आयोग मंगळूर DSSची कार्यदर्शी. Gratitude is the fairest blossom that springs from the soul. म्हणटा हेनरी वॉर्ड. पयल्यान पयलें हो दीस संभ्रमाक फावो केल्ल्या धन्या देवाक अर्घ्या दिता. आयच्या कार्याचे अध्यक्षस्थान घेवन कार्य सोबयल्ल्या आमचे मोगाळ गोळी बाब अधिक मानादीक दोतोर पिटर पाव साल्दाना हांचो काल संतावन हांव उपकार पावता. फाटल्या 1.5 वर्सां तुमी दिल्लें मार्गदर्शन, सालां सुचना दिल्लो पाठिंबो आज आमकां ह्या पावंडार पावूंक शकला म्हणून सांगून संतोश भोगता.
आयच्या कार्याक मुखेल सेवी जावन आयिल्ली श्रीमती जॅनेट बार्बोजा तुमकां आमी आभारी जावन आसा. तुमची जिणी आमकां एक मेहनत सर. तुमचे जावन आमी आनी वस्तू शिकोवंक आसा आनी तुमचें मार्गदर्शन आसयता. तुमच्या मुखल्या वावरांत तुमकां बरें मागता. मानाची सेवी जावन आयिल्ल्या आमच्या CCBI स्त्री आयोगाची राष्ट्रीय कार्यदर्शी बहीण लिडविन फर्नांडीस तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. जर तर मंगळूर केसीचो श्री आयोगाच्यो श्रीयो आज राष्ट्रमतार देणगी दिवंक शकतात तर हाच्या फाटल्यान आसची सकत तुमी जावन आसात. तुमच्या प्रोत्साहक मार्गदर्शनाक आनी तुमी तुमच्या अखंड संगताक देव बरें करूं. आज तुमी पेटयल्ले दिवे मंगळूर केसीचेर सदांच पडझड फांकयतले म्हूण हांव तुमकां वास दितां. कर्नाटकी प्रांतीय श्री आयोग कार्यदर्शी सिस्टर नॅन्सी तुमच्या हजरपणाक आमी अभिमानान धन्यवाद म्हणटा. वेबसायट उक्तेकर आमकां तुमी तुमचो जगतो संदेश दिला. तुमकां देव बरें करूं. सर आयोगाचे संयोजक जावन आसात आमचे मोगाळ बाब फाउस्टीन. तुमकां काळजां तुमचो आमी काळजां उपकार बावडटा. आमच्या हर एका कार्याक तुमचो मोठो सहकार आनी आदार दिवनच आसा. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा प्रत्येक तरान हांव दोगांचो उपकार बावडूंक आशेता ते हांगा नात तरी हांव ताका आभारी जावन आसा. बाब मेलविन पिंटो एस्टे सेंट एल्विशस रेक्टर आनी बाब रुपेश मार्ता ते हांगासर ना. आमच्या श्री आयोगाक एक पाटिश्ट कोणो आसले बरे मुनियत हर एका म्हज्या योजनांत आमच्या योजनांत कार्यांत भरपूर मार्गदर्शन आमकां तांती जावं लागता. तांकां देव बरें करूं. हांव मान मागयतां बिंदूच्या बिगर बाब अनदीक बाब वॉल्टर डिसोजा हॉलाची वेवस्था आनी इतर वेवस्था करून तुमी आमकां आदार दिला. देव बरें करूं. आमचे मदें हजर आसात आनी आमचो संतोष दर्तो केला सर याजक बाब फादर फ्रांसीस फादर अश्विन फादर विन्सेंट डिसोजा आनी आमचे बिंदूचे बिगार सेंट एन्स प्रोविडन्स मेळाची प्रांतीय वडील सिस्टर जेसिंता असिस्टंट जनरल सिस्टर बेतनी मेळाचे असिस्टंट जनरल सिस्टर शांती आनी सर तर भयणीक आनी पाद्रेबान देव बरें करूं. जेजून आपल्या मिसा मुखार व्हरूंक 12 जाण आपोस्तलांक विंचलें तेच वरी आमच्या आयोगाचें मिसा मुखार व्हरूंक म्हाका कुमक करच्या 12 वारड्यांच्या प्रतिनिधी तशेंच 12 संपन्न स्त्रियांक हांव ऋणी जावन आसा. विमेन कनेक्ट संघाच्या सर चांद्यांक हांव आभारी जावन आसा. तुमची तालंतां आनी अनुभव आनी शाती पळोवन तुमी जोगते मनीस म्हूण जाणात हांव तुमकां केवळ फोना मुखांतर हांवें संपर्क केल्ल्या तवळ म्हजी वळख ना तरी पंगड रचन करचो उद्देश जाणा जावन आमचे सांगता वावर करून तुमी मुखार आयल्यात. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या कार्याक येवजण करतना या मातृोन्नती निधी येवजण करतना आमचे लागीं आशिल्ल्यो 2 वस्तू मात्र देवाचेर बरवसो आनी पातयेनी. पूण देवान आमचो हात सोडूंक ना. आमच्या दानी मुखांत जर दानी मुखांत आमचो ताणें हात धरलो जर तर ते नातले तर आयचें कार्य एक सोपण कृत्य आसलें. सर आमच्या तांणी काळजी जावन देव बरें करूं. आमच्या कार्याक आसा तांकां गेसीचे PRO मानेस्तर रॉय कॅस्टलिनो. तुमकां देव बरें करूं. मेजर फिगरीचे उपाध्यक्ष मान विनोद आनी कार्यदर्शी पेर्सी. तुमकां देव बरें करूं. DCCWचे अध्यक्ष श्रीमती ग्रेटा पिंटो आनी समिती सदस्यांक तशेंच लेडीज सोशल सर्वीस अध्यक्ष श्रीमती फ्लायनी आनी तुमच्या टिमाक देव बरें करूं. आयच्या कार्यक्रमाचे फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफीकर आमचें कार्य सर मुल्यांक पावोवंक कुमकर आसात. केंद्र कम्युनिकेशन पंगड आनी ताचो मुखेली सामाजीक संपर्क आयोगाचो कार्यदर्शी बाब अनिल. तुमकां देव बरें करूं. आज तर आमी स्त्रियो हांगासर आसा समुदायाचे ह्या पवित्र सभेक सेवा दिवंक शकता. फिरगजांनी जावं तर उपाध्यक्ष ह्या संघटनाचे हुद्देदार ह्या गुरकार अशें सबार आयामांनी वावर करीत आसा तर हाका कारणाकर्ते जावन आसात. आमकां पाठिंबो दिवन आमकां स्वातंत्र्य दिवन आमकां सांबाळचे आमचे घरकार असल्या हांगा जमलेल्या सर स्त्रियांचे नांवान हांगा आशिल्ल्यांकी आनी घरा आशिल्ल्यांकी देव बरें करूं.
देव बरें करूंक आशेता हांव आयच्या कार्याचें आयोजन करून म्हजे संगी हाताक हात दिवन वावर केल्ल्या कार्यकारी समितीच्या सर्व सदस्यांक हांगा एक बिल्डींग पळयतना पयस दिसचें टेरेस मात्र ताचे खांबे या पिलर्स ते केदळे दिसनात जर तर 15 पेटी आनी अनिता फ्रँक म्हळें तर हांव टेरेस मात्र म्हज्या पंगडा आसात बळवंत पिलर्स तांची देणगी मस्त जावन आसात तुमकां काळजांत रावन देव बरें करूं. आज आमी हांगा तर स्वागत करूंक आनी सर्व सैन्यांक आमी फुलां दिलीं त्या विशयान हांव एक मेन्शन करूंक आशेता. ही फुलां तयार केल्यात स्त्री आयोगाच्या शिवभगत येसच्या मिसेस मेरी. ही हांव काल एक मेन्शन करता म्हळ्यार ती हातान आपल्या फुलां तयार करता ती विकता आनी तातूंत आयिल्लो आयवज तिणें एक कुटुंब एडॉप्ट केला त्या कुटुंबाक ती दिता. सोबीत डेकोरेशन करून वेदी तयार केल्या रोज रेंजर्स मातृोन्नती निधीची मोडकी तशेंच कॅन्डल स्टँड तयार केल्ल्या आनी डीजे गन्नासच्या आमच्या पेंदूरच्या श्रीमान सुजय रुचीक जेवण केल्ल्या श्रीदेवी केटरर्स सावंड सिस्टम केल्ल्या क्रिस हॉलांत सर वेवस्था केल्ल्या रवी फर्नांडीस तुमकां देव बरें करूं. आयचे सर्व दृश्य व्हिडिओ तयार केले जावन आसात आमच्या स्त्री आयोगाच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य जयश्मा एक मिनिट मुखार उबे रावल्या बारीक आसलें आज कितें कितें पळयलें तें तिची देणगी जावन आसा आनी तुजें नांव मेन्शन गरजेचें देव बरें करूं. आयच्या कार्याक सदीत रितीन कार्यनिर्वहण कर्ण आसात लविना सबिता ताकोडे फिंगरीची जावन आसा तुज्या सदीत उतरां आमचे काळजांत मनांत चिंतल्या गवळी बापांनी तांकां एक फुलां दिवन आनी उदासाचे कानीक दिवन मान करचें. आयच्या दिसा हांव हांगासर आसतना एक व्यक्ती आसा आमचे मदें म्हाका तिची चड वळख ना पूण हांवें तिचें नांव मस्त आयकलां मस्त बटी आयकलां आनी हांवें नांव तिचें कितें आयकलां म्हळ्यार आमच्या कॅथोलीक स्त्री मंडळींत ती एक सिनियर मोस्ट जावन आसा आनी ते मस्त वर्सां जावन श्री संघटना खातीर वावर केला म्हणून हांवें आयकलां. कित्याक म्हळ्यार हांव श्री आयोगाक केवल 1.5 वर्स मात्र जालें हांव त्या व्यक्तीक मान करूंक अशें आसा आनी ती जावन आसा आमची टेरी पायस. मॅम प्लीज. आमी दोळी बाबा तो मान सुकत परत ह्या कार्याक परोक्ष आनी प्रत्यक्षतेन सहकार दिल्या आनी सरदारच्या चड हांगासर आसात चड वराड जावन आयिल्ले तुमी मुखेली आसात श्री संघटन जावं येत श्री आयोग जावं येत ह्या खंयचेय स्त्री एसोसिएशन ताचे मुखेली तुमी आसात. तुमी नासतना स्त्री आयोग जावं दी श्री संघटन ह्या श्री सशक्त जावंक साथ दिना. तुमी आसात हांगासर आनी तुमी तुमच्या सांद्याक तुमी आपण हाडलां. तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणाक चुकोन गेला तर लायकर म्हाका बक्षिया परत सगळ्यांक देव बरें करूं. मनेस्तीन अनिता फ्रँक हिने सर्वांचो मनपूर्वकी उपकार आठवून धन्यवाद पटयले पूण तिचो उपकार जर आमी आटयना तर ते खंडीत सारकें जावचें ना. आयचे सगळे कार्यक्रम वेवस्थीत रितीन तशेंच अर्थभरीत जावन मांडून हाडून कळीत नासतना कार्यकारी समितीक मुखेलपण दिवन वावरलेल्या अनिताबाई
तुका आणि तुझ्या पंगडाक शाबासकी पटयता आणि वेदीर असलेल्या मानाच्या सैर्यांतर्फेन आणि वेदी सकयल असलेल्या DSCCच्या सर्व स्त्रियांतर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. वेदीर असलेल्या मानाच्या सैर्यांक आता उगडासाची काणीक दिवून उपकार बावुरता मनेस्तीन अनिता फ्रँक. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या कार्यकारी समितीने क्विकली वयर येवचें एका दसवेरे खातीर. मागीर डिनर लिडर्स बेगीन उपरांत वेगळी कालीन जातली. उपरांत हे कार्यक्रम बंद समेता तुमी हांगा बसचें. आमचे राष्ट्रीय आयोगाचे राष्ट्रीय कार्यदर्शी आमचे लागीं इंटरॅक्शन करतली. Dinner leaders, thank you, Vicky. Prafulla, can you say? Prafulla. मोगलचनो हांगासर आमचे वेदी कार्य संपता. मुख्य कार्याक वेदी सोडून दिवच्याक मानाच्या सैरा लागीं हांव उपकार मागता. आता स्त्रियांच्या सबलीकरण विशयान संवाद कार्य चलोवन वता. सिस्टर लिडविन फर्नांडीस आणि तांचे वळख आमकां करून दिवच्याक हांव विनंती करता. मनेस्तीन मर्सी विनेजर्स कार्यकारी समितीचो सांदो हिचे लागीं. मोगाचनो कोणाचे रजिस्ट्रेशन जावं ना या बाकी आसा तर तांणी दया कर बायबेचें आनी तांचे रजिस्ट्रेशन करच्याक विनंती आसा.
मोगाचनो आमचे मदें आसा सिस्टर लिडविन फर्नांडीस, राष्ट्रीय कार्यदर्शी स्त्री आयोग. सिस्टर लिडविन फर्नांडीस असले समुदायाचे अविभाज्य अंग जावन सेवेच्या मनोभावात मुखेली जावन सर्वांक प्रेरणाची प्रतीक जावन आसा. मंगळूरच्या बेलतंगडीच्या आरवान जल्मून तांणी तांचे शिकप MA BEd संपवून बेंगळूरच्या विश्वदीप संस्थेंत यूथ मिनिस्ट्री डिप्लोमा तिणें आपणायला. उपरांत दी स्कालाब्रेरी इंटरनॅशनल मायग्रेशन इन्स्टिट्यूट इटली हांगा तावन पॅस्टरल केअर ऑफ ह्युमन मोबिलिटी म्हणल्या विशयाचेर डिप्लोमा आपणायला. त्यानंतर 5 वर्सां युवजनांची वाराड्या संयोजकी जावन तिणें सेवा दिल्या. उपरांत 5 वर्सां युवजनांची DSHची संयोजकी जावन सेवा दिल्या. 2018 इसवेन ती YCMची राष्ट्रीय संयोजकी आणि ICYMची राष्ट्रीय स्त्री प्रेरकी जावन 1 वर्साची सेवा दिल्या. भोव ल्हान प्रायेर व्हड जबाबदारी वयसून तिणें उर्बेन सेवा दिल्या. 2019 इसवेन भारताच्या कॅथोलिक इस्पांच्या मंडळीन स्त्रियांच्या आयोगाची राष्ट्रीय कार्यदर्शी जावन तिका नेमक केल्ल्या वेळार व्हड एक जबाबदारेच्या खांबाक तिणें काम मारला. उर्बेस्त आनी सुसुडीत आसच्या तिणें कॅथोलिक स्त्रियांक बदलावणाचे कारण जावन पावल्या. तिच्या सेवेच्या मनोभावान सबार स्त्रियांच्या जिणेन उजवाड जावन पावल्या. उत्तर भारताक गेल्यार तिणें केल्ल्या कामांक जायत्यो स्त्रियो साक्षी जावन आसात. बुडकट्टू जनांगांमध्ये अशिक्षित स्त्रियांमध्ये काम करून तांचे ते बावडटाचो दिवो पेटोवंक आनी तांकां संघटीत करून ती सकल्या. हाची एक दिश्टावो जावन आसा 2024 इसवेन ओडिसांत चलिल्ल्या राष्ट्रीय स्त्रियांचो संमेलन भोव यशस्वी तरान त्या अशिकपी लोकां मदें तिणें तें चलयलें. आमकां ताचो अनुभव जायसर तिणें केलो. ताच्या उपरांत ऑक्टोबरांत राष्ट्रीय स्त्रियांचो रेतीर तिणें पट्टांत योजीत केलो. हाका उत्तर भारतांत तशेंच भारताच्या विविध राज्यांत स्त्रियो 3-4 दीस पयलींकर हजर जाल्ल्यो. आमच्या DSHतांनी सबार स्त्रियो हाका हजर जाल्यात. हेंच जावन आसा तिच्या संघटीत कार्याची झळक. ताचे उपरांत डिसेंबरांत वेलंकणींत यात्रेक पयलीं तिणें आयोजन केलें. हाची विशेशता म्हळ्यार घरांत एक सुरी भायर वचनाशिल्ल्या स्त्रियांनी सांगाता मेळोवन पयलीं करूंक साध्य जाल्लें. सदांच ती आमची प्रेरकी आनी सर्वांनी मुखेलपण घेवंक शिका जाय म्हूण आशेवची एक स्त्री ती जावन आसा. सिस्टर लिडविन तुमच्या मुखल्या वावरांत बरें आमी मागता. आतां तुमची तोंड 2 उतरां आयकूंक आमी आशेता. सगळ्यांनी देव बरो दिसते. आमच्या उत्तर भारतात आम्ही माईक काढलेल्या तक्षण आम्ही सांगचे जय येशू. आणि जावं येता मुसर कोणाच्या हातात माईक आपल्या ती वगैरे रावतात. देखून आज म्हज्या माय गावात आसा. म्हज्या माय गावाक सॅल्यूट. 15 वर्सांच्या प्रायर 15-16 वर्सांच्या प्रायर म्हजी 10वी क्लास संपली. ताच्या उपरांत धर्मीक जिणेक वेळींग मारली
ताच्या उपरांत कोंकणी उलोवना 15 वर्सां काल कोंकणी उलयल्या तितू कोंकणी आज उलोवन आसा कित्याक म्हळ्यार हांवें वावर केल्लो उत्तर भारतांत हिंदी ताच्या उपरांत 15 वर्सां वेस्ट बेंगॉलांत बेंगॉली तो बेंगॉली आनी हिंदी कन्नडाक इल्लीशी समान म्हळ्यार इल्लीशी लागता म्हळ्यार इल्लें ताल पडटा तशें हांव उलयतना खंय कशें चूक जावं देखून सुरवेक हांव तुमचें हांव माफ इसारताय माफ मागता ओके आतां स्टेज आतां पर्यंत स्टेज आमची आसली आतां स्टेज तुमची देखून हांव आशेता ही 2 मायकां एक चूट पिशवीशी ओके आमच्या मोदेगांत 3 तरांच्यो स्त्रियो आसात पयले तरांची स्त्री आसात तांणी तांकां शिक्षा लावची आनी दंडावन एक वळख जावचें दुसरो वर्ग आसा कुटुंबांत शिक्षेक वा कश्टाक सांपळोवचें तिसरी आसात तिसऱ्या तरांची स्त्रियो आसात कुटुंबांत शोशणाक वळख जाल्यार आपणाक कितेंच जायनातले बरी हांसून खेळून आपली जबाबदारी सांबाळची वय गेली 3 तरांच्यो स्त्रियो आसात आमी खंयच्या वर्गाक इन वीच ग्रुप डू वी बिलॉंग टू थर्ड आसा म्हाका बारीक कशी तुमच्या तर उत्तर मेळटी आसा देखून हांवें सांगलें आनी ताका म्हजें सेशन लास्ट दोन पाद्रा दीस पुरा वेतात ताच्या उपरांत आमचो संवसार जाणारी दिसू जाय वांगडाच बसूं आमी तिसऱ्या वर्गाक आसा घरात कश्ट आसात दुसऱ्या जावन कश्ट मेळटात जाल्यार हांसून खेळून आमी जियेता कित्याक आवय फुड्याक कोण ती फाल्यां वेळार आपल्या कुटुंबांतल्यान जागे जावच्या पयलें उठोवन गश्टो दिवो ती पेटयता वय गेली उपरांत रान्नीचो उसो पेटयता वय गेली सांगा उत्तर येते म्हाका आतले सर्वांनी न्हिदेक वेंच मारल्या उपरांत तिने सकाळी पेटयलो दिवो परत रातीक पालोवन ती न्हिदोंक वेता ही जावन आसा महान स्त्री तर हे तुमकां एक हात आमकां आमच्या घरांनी सन्मान मेळना जाल्यार एक सत हें आसा आवय ती आवय बदलाक तुका मेळना आनी एक वय गेली जर आमी सोम्या ते संतोष पावया आमकां आवयपण देवान दिल्ल्या खातीर हे आवयपण एक आमचे जे ओकेशन एक चेडूं भुरगें जावन आमी जल्मल्या एक यूथ चेडूं भुरगें ल्हान जावन जल्मल्या यूथपणान आमी काल डिसिशन केलें म्हळ्यार आमी चेडूं जावनूच उरता एक बाय मनीस जाल्या उपरांत स्त्री जाल्या उपरांत एका दुसऱ्या घरा बसून काज आसा तरी आमी जिणी जियेता भियान सगळ्यांक काजारी जिणी सुरू केली पडना वय गेली जाल्यार एक कश्ट आसल्यार हे म्हजे देवाचे आपोवणे जावन त्या कश्टांत भुरग्यांक ल्हान व्हड करून आमी मुखार सरल्या आनी आज आमी हांगासर बसून आसा त्या देवाक आमी अर्घा दिल्या कित्याक ताणें आमकां आज जर सांबाळना स्त्री कोण सांबाळ करून आमकां ताणें दिला जाल्यार देवाक आमी अर्घा दिल्या कुटुंबांत आवयांचो ह्या स्त्रियांचो स्थान खंय आसा थोड्या कुटुंबांनी दादले स्त्रियांक कामाक विशेष गौरव दिवन तांकां कुमो करतात संगाताक काम करतात आनी संगाताक सुशेगाद फ्री टायम संगात एका कुटुंबांत संगातात ती बसून आसतात अनेक तरांचे स्त्रियांचे जिवन पळोवंक गेल्यार स्त्री शिकली आसूनय आपले घर सोडून भायर कामाक वचून आसतना रावचें तिच्या हातांत कसलोच अधिकार ना तरी हांव एक पती आवय आनी सून आनी ही जबाबदारी पाडचें म्हजें काम चिंतचें आनी त्याच संवसारांत जियेवचें वय गेली बेजार जाता सांगता रेच्यो बेजार जाता काही हसतात मात वय गेली निमलो ना दुसरें
या दिसांनी अशें चडत. तिसरें, जायत्या स्त्रियांनी पतितांव मार, गाळी, तिरस्कार आपणायल्यानी कुटुंबाच्या मर्यादी खातीर आनी भुरग्यांचेर वायट परिणाम येता म्हणल्यार भियान विरोधपणाचो शब्द उसार नासतना जियेतात. थोड्यो स्त्रियो आपल्या दादल्यान अनैतीक संबंध आसा जाल्यार वावरांत हेरांच्या पतीने सांगता आनी सहियांक घेवन फटकांनी रावन माझ्या मारल्यार स्त्रियांच्या खासरी स्त्रिया सांगता तांणी जियेल्यार पवित्र सक्रमेंट खासरी एक पवित्र सक्रमेंटा खातीर विरोध कसो नासतना तोंड दांपून जियेतात. हे थोड्यो स्त्रियो आपल्याचे पती घालपाक वावरून आसतना हें आनी बहुत गरजेचें आनी सराव जावन आमच्या केसीसीक कित्याक आमचे दर्जे मुसलमान घालपाक काम करतात. हे थोड्यो स्त्रियो आपल्याचे पती घालपाक वावरून आसतना मानव संगीत घरांत पतीच्या घरांत रावन आसतना वेगळेच घर तर रावतात आनी थंयसर पतीच्या पयशांच्या हाकारान ती अनैतीक संबंध वेंचतात. तर बरें आसा पाड आसा. हे सर्व आयकतना असं वेगवेगळ्या स्थळांच्या स्त्रियांक कोण आदर करता. क्वेश्चन आता हे मस्ती तुझ्या हातात नाही का सांगू. वय क्वेश्चन आता हे असल्या सरसंगती स्त्रिया आसात या तर या स्त्रियांक आदर कोण करता. माईक आसा माईक कोण मी उभे राहून सांगेन अनेक माईक जस्ट या स्त्रियांक सांगत कोण दिता. माईक आसा माईक. देवाचो आदर तशेंच बऱ्या मनाच्या स्त्रिया जावन तांकां आदर मेळटा. बऱ्या स्त्रिया जावन आनी देवाचो आदर आनी कोण न्ही कितें ते सांगूंक आसता. ना जाली एकूच आसा पण ताका एक धार्मीक वडिलां जावन धार्मीक वडिलां जावन आमकां सहकार मेळटा. उबे रावन सांगचें उबे रावन सांगचें. सरकारी अधिकारी जावन आनी पुलिसां जावन आमकां सहकार मेळटा. पयलेच्या आन्सरांत आसले देवा जावन आनी स्त्रिया जावन. आता सांगचे स्त्री आयोग कळ्ळें. स्त्री आयोग आमकां बहुत गरजेचो. इल्ली जोरान ताळी मारया. ताळयो मारतना ताचो फायदो म्हाका मेळना कोणाक मेळटा. तर कित्याक मारिना कित्याची कित्याक. तर हांगा तुमी आसात काली तुमच्या वारड्याची गिटार वैगिनी वारड्याची गिटार मारपाक आसा तर आमचे काम काय आसता. जर तर स्त्रियो आयोग स्ट्रॉंग नासल्यार जशें साहेबांनी हांगा सांगलें फादर फाउस्टिनान सांगलें सिस्टर नॅन्सीन सांगलें हाचे बरी आमकां इल्लेशें मुखार वचचें आमी सचपट स्त्रियांक घेवन वचचें. आज म्हजी एकच आशा सगळ्या भारतांत एकच आशा कोडयाळ डीएससीस आता तुमचे डीएससीस काणयोचे जाल्यार हांगा असले 4 पिरगोज्यो एक सांगत आवेतात. हांवें येवचे बेलतांगडी गांव म्हजो गांव बेलतांगडी म्हजी पिरगस आरवा. जर तर हांगातून अध्यक्षीण आरवा मुसर पावता आरवाच्या पिरगजीन ते 11 कुटुंब आनी त्या कुटुंबात एक स्त्री आसा. त्या स्त्रियेक म्हणसर जर तर आमच्या स्त्री आयोगाचो साथ पावता तर तो जावन आसता देशचो स्त्री आयोग. स्त्री आयोग हे न्ही शहरांतल्या 4-5 फिरगदेच्या स्त्रियांनी सांगता येवन करचो न्ही. स्त्री आयोगाक आमच्या देशाच्या कोणाकोणाय कितले स्त्री आसात तांकां सहकार दिवचो आमचे काम आसा आमचे आपोवणे आसा. आज आमच्या कुटुंबांनी इल्लेशे कश्ट आसात कित्याक कोण सांगतात की आमच्या
Jacinta de Silva, बेळवाय ते म्हणतात सोशल मीडिया मोबाईलार ट्रेडिंग सल्ल्यावरवी मोबाईलार ओके आणि कोणी कित्याक आमच्या घरात असमाधान आसा कष्ट आसा आणि ताचे आमी वयर येवपाक शकना ओरवी सडल्या आदाळ येऊन जाला ओरवी सडल्या ओरवी कुटुंबामध्ये उलवणे झाला सोशल मीडिया मोबाईल स्त्रिया गौरव उणव झाला थँक्यू जर एका शब्दाने सांगचे जाल्यार वी हॅव बिकम द मास्टर ऑफ आवरसेल्व्स म्हळ्यार म्हज्या जिवनाचो जरी हंस सगळी देवा बापान म्हाका जन्म दिलो ह्या संवसारांत ते आमी उडास सोडला बायबलांत हें बरोवन आसा कष्ट तऱ्यान म्हजे सशी येया आमी वेता ताचे कडेन वय आमी ताचे कडेन येता एकल्या वय म्हळ्यार ते इतपणी ना म्हण आमी ताचे कडेन येता खंयच्या मोतीन आमी ताचे कडेन येता जेजू म्हाका दी म्हाका जाय तू म्हाका दी कितले जाण आमी येता जेजू कडेन जेजू म्हाका दी कोणाक हात वयर करून इतलो येयलो हात दुसऱ्यान करून आमी सगळो येयलो हात कोणाक सांगा कितले जाण आमी जेजू कडेन वचून म्हणटा जेजू म्हाका दी वा व्हेरी गुड सगळ्यांचो हात केलेला आमी आसता म्हणून जेजू लागीं येताना आमी जेजूक सांगया जेजू म्हाका दी म्हणून सांगून सांगला जेजू काल सांगा म्हळ्यार जेजू तुका अर्गा म्हाका असलो पती दिलाय असली बुद्धी दिलाय असले कष्ट दिलाय जेजू तुका अर्गा जेजूच्या पांयां काडा एक व्हडलेशें एक बास्केट करा तुमच्या मोतीन देवची बास्केट म्हज्या मोतीक आमी बास्केट चिंतल्यार काले वताली आमच्या गिमाच्या गरजेंत एप्रील मे माय काय करता आमी गांवांनी कोलया रायता तेंचें काम आसलें बियो इंच्यान कोलया रावच्यो 10वे क्लासीचो ते माफ केला हांवें मेळान आनी ती कोली भरून काल म्हणजे उद्देश कुर्कीन वय ते कुर्कीन आसा पळय ते तुमी कुर्साच्या मुळांत दवरिचे आनी तुमच्या मोतीन कितलो लोक आसा तुमचे सगळे कुटुंब तुमचे सगळे भुरगीं सगळ्यांक त्या कुर्कीला भितर घाला आनी जेजूच्या पांयां मुळांत दवरा आनी सांगा जेजू हें तुवें दिल्लें हांव तुका फाटीं दिता हें तुवें दिल्लें हें दान जावं पुरो कस जावं पुरो हें वचन जावं पुरो हें हांव तुका फाटीं दिता आनी म्हजी जिणी तुका समर्पिता आमी आसता हें करया न्ही फ्रांसीस ऑफ असिसी काल म्हणटा इट इज इन गिविंग दॅट वी रिसीव इट इज इन गिविंग दॅट वी रिसीव दिल्ल्यान आमकां मेळटा नाजाल्यार आमकां मेळना सचपण आमी आमच्या सोम्या देवाक दिवया देखून ताणें म्हळें कश्ट येतले न्हू येया आमी वेता पुना इसाचें कालें ताका दिवच्या बदला म्हाका दी म्हणटा आनी कश्ट करचे फाटीं आमच्या घरा येता ते एक दुसरें जेजून सांगला तू खंयच्या मापान तू दिताय त्याच मापान तुका मेळटलें आलतो आमच्या बायबलांत बरोवन आसा सांत पाऊल बरयता तुज्या मोतीक कितलें येता पळय कोणाक दिवंक तूं चिंतना कितलें येता पळय तितलें तुका आनी दी
आम्ही काळ दिता आमची हा ना नाही कित्याक आमी दिना आमी चिंतून पडटा म्हजी भुरगीं म्हजो घोव फाल्यां घाले रांदचें आमी चिंता वय गेली वय हांव कित्याक सांगता सांग जाय म्हज्या जिणेंत हें जालां देखून हांव सांगते आसा आज तुमी ते कार्ड आसा ते व्हडली मडकी आसा न्ही त्या मडकेंत पयशे घालूंक आसतना आमी लेट केले आनी ताकडे विचारले कितले वारडे आसात 12 म्हळें हांवें 12 एक रुपये काड 12 रुपये घाले आनी हांवें देवा कडेन सांगलें देवा आज 12 रुपये दिता 12 वारड्यांनी सांगता येवन मागूर दियेसीस सचपट दियेसीस आनी ऊंच उबारी व्हरचें आनी हें जावन आसलें म्हजें मागणें देखून 12 नाण्यांक हांवें ते घालें काले करूंक सत्तात घी वय दिल्ल्या आमी घेता जेजू सांगता हिंदीन सांगोक भायर बरें जाता म्हाका कित्याक हिंदीन दबा दबा के हिला हिला के जितना भी होता है परमेश्वर आपको देगा दबा दबा के दामोन दामोन हलोन हलोन परमेश्वर सर्वेश्वर ते तुका दिता देखून दिवच्यान आमी पाटी हात काडसूंक जाय देखून कितले आमी दिवंक जाता तितले आमी दिवया तिसऱ्या हात जानेट बायन सांगलें राजकीयांत आमचो हात आसचे आमच्या भितरची काम एक मनीस स्त्री पंचायत इलेक्शनाक रावचे आनी त्या इलेक्शनाक ती स्त्री तुका पासत आसा की ना ताचो तो क्वेश्चन नाही ती स्त्री क्रिस्तांव आमच्या समर्थीची त्या स्त्रियेक आमी पाठिंबो दिवचो आमकां बहुत गरजेचें आमी करी आनी आसतना आमी चिंती आनी आमच्या भितरच्या कोणाक आमी पंचायत इलेक्शन रावचें म्हणून चिंती आनी इल्लेशें डिस्टर्ब जालें दिशेन उलयते आसलें काल आमी पंचायत इलेक्शनाक रावयात दी दिसतना सांगनात काय कितले जाणां सांगतात पळय आमच्या भितरच्यान आमी करूंक आमी आशेता देवा तुका महिमा तुका बसनाचो हात वयर लायलो आमकां एक काम करचें आमी मुखार सरचें आनी तुमकां जर तर तुमकां खंय मार्गदर्शन जाय आतां प्लॅन करचें आसा कोणा करचें म्हणून आतां प्लॅन करनाका ही करचें सांगता बसतना प्लॅन कर तुमच्या भितरचें आतां पाठिंबो जाय जाल्यार जाने बायबल विचारा 12 वरां 20 मिनिटां आनी 10 मिनिटां मस्ती बायला सांगले बरी थोड्यांची म्हाका वळख आसा कित्याक म्हळ्यार थोडी म्हज्या लास्ट नॅशनल कॉन्फरन्साक ओडिसा आयिल्ली आनी ताचे उपरांत केरळान आमची रिट्रीट आसली 70 जाणां कोडी वांटून आयिल्ली रिट्रीटेक तशें म्हाका वळख आसा थोड्यांची सगळ्यांची वळख एक्चुअली 2019 म्हाका स्त्री आयोग काडूंक सांगलें 6 म्हयने हांवें सांगलें ना हांव काडलें ना म्हणून 6 म्हयने हांवें हांव म्हणून कुतना कित्याक म्हळ्यार म्हजी सगळीं जिणी युवा जाणां सांगता आसली युवा जाणां सांगता रावतालीं तांचे सांगता युवा जाणां सांगता काम करचें म्हळ्यार भारी खुशेचें कश्टी आसात पूण भुरगीं वय गेलीं ती कितली म्हळ्यार कितली चुकी करून ती भुरगीं सांगता मेळटात मागीर पुन्हा चिंतूंक पडलें आतां स्त्रियां सांगता काम केलां कशें जायतें भुरग्यां सांगता जिवान जिवयलें बरी स्त्रियां सांगता जेवंक जायना 6 म्हयने हांवें काडलें हांव म्हणून आत्रेक पाद्र्याबान आमच्या CCBI पाद्र्याबान डेप्युटी सेक्रेटरी वडील बरयलें आनी अपॉइंटमेंट लेटर धाडून जाला तुका आतां काम सुरू करचें मागीर कार्यकर्त्याचें भियान काम सुरू केलें हांव काम सुरू करून पळयतना म्हज्या वस्तू प्रायमत आसली 81 वर्सांची ती तिचे तोंड म्हाका एका फायलाक 2 लाल पेपरां मेळ्ळी हळडुवें फायल पोरणे जातना कशें जाता कोता न्ही हळडुवें फायल पोरणे जाल्यार खंयचो कानार येता गोतू ना खंयचो कानार म्हाका एक फायल मेळ्ळें आनी ताचे सांगता एक प्रिंटर मेळ्ळें लॅपटॉप मेळना प्रिंटर हे 2 वस्तू मात मेळ्ळ्यो वस्तू काडून हांव म्हज्या कॉमेंटाक पाटी गेली जेजूक काय बसोन हांवें जेजूक सांगलें
बाईल सगळं भारत म्हज्या हातांत आसा हांवें खंय वेचे काय करचे 1 हप्तो मागली 2 हप्ते मागले मागून जाल्ल्या उपरांत एक दीस म्हाका उडास आयलो हांवें ICYM युवकांक काडून आमच्या वेस्ट बेंगॉल कलकत्ताच्या भायर GSC जाता एक 21 युवा जाणां सांगत आमी तुमच्या GSCत एक व्हडलें नॅशनल कन्वेन्शन जाल्लें उडास आसा ती 2017 ताका म्हज्या भुरग्यांक घेवन आयली हांव ते तर हांवें उडपी हांगता काल काम जाता म्हणून इल्लेशें आयकल्लें तशें टिकेट एक बूक केली हांवें टिकेट बूक करून पावली हांव उडपी GSCत फादर रेजिनाल्डा कडेन उलयतना फादर रेजिनाल्ड म्हणालो तुका समजेचें जाल्यार हांवें म्हज्या 2 बायल मनशांक आपोवचें बरें आनी तें पावली जानेट बाय आनी जानेट बायची इश्टीण जुडीत बाय ताणी म्हाका अशें म्हज्या मतीन भरलें की म्हाका जानेट बाय काम सुटली पळय स्टेजी वयर म्हाका तिचे मुखार बसतना ती काम सुटली जानेट बाय इतलें काम करीचें की हांवें ताचे उपरांत दुसरें आनी 2 GSCक हांव गेली सांगचें जाल्यार आज राष्ट्र मांडटार 1 रुपया नासलो 6 वर्सां संपली खंय तावन पयशे आयले काय आयले वचना हांवें एक निर्धार केलो जर तर हांवें काम करीचें तर स्त्रियांच्या सपोर्टांत काम करीचें बिस्पातावन पाद्र्या बद्दल हांव पयशे काडलेना तशें प्लॅन केल्या उपरांत सटकट फिरगजेत हांव 100 रुपया मात वर्साक 100 रुपये तर फिरगजेत 100 स्त्री आल्यार 1 रुपया मात सपोर्ट मागपी नॅशनल ऑफिस तशेंच आज 6 वर्सां जाली स्त्रियांच्या आदारान राष्ट्रीय महिला आयोग एका अंतर पावला आनी गर्वाचे विशय ये की लास्ट इयर 25 to 30 lakhs हांवें म्हज्या कामांत यूज केलो पयसो सगळो आयवस ह्या वर्सा 25 म्हजें बजेट आसा 50 to 60 lakhs म्हज्या कामांत यूज करचो पयसो खंय जावन येता खंय वता म्हाका गोतुना पूण पयशे येतात पयशे खर्च जातात आमच्या स्त्रियांच्या कामा खातीर म्हज्या हातान दिसना म्हज्या हातान कांयच ना कित्याक नॅशनल मॅटर हांवें काय गेले 2 जाणां स्त्रियांक हांवें चूज केलें की पयशे पळोवचे तुमचें काम कितले पयशे येतात कितले पयशे खंय दिवंक काय आसा तुमचें काम तशें 2 स्त्रियो एक ओडिसा सावन आनी एक मेघालया सावन 2 स्त्रियो ते कामाचें पयशांचें काम पळयतात तांकां कांय म्हाका प्रॉब्लेम ना सांगूंक इतलेंच हांव आशेतां फादर रेजिनाल्डान जानेट बायक सांगिल्लें पाद्र्या बंचो लोक कडल्यान उमकळचे नाका आमी आमच्याच पांयार आमी रावचे आज राष्ट्रीय मॅटर सांगूंक म्हाका मस्त खुशी जाता म्हळ्यार 3 लाख हांवें फिक्स डेपॉझिटाक दवरल्या 3 लाख आतां 3 लाख कित्याक दवरल्यात थंय म्हळ्यार आदाय रोखड न्ही म्हज्या उपरांत कोण येता ताका फर्स्ट गिफ्ट 3 लाख एफडी तर तुका तूं कंटिन्यू कर स्त्री आयोगाचें काम आमचो मनोभाव हो आसाचो आमचो मनोभाव म्हज्या उपरांत जें काम हांवें सुरू केलां तें काम अंत जायन वचो कित्याक म्हळ्यार त्या कामाचो फायदो स्त्रियां खातीर तर स्त्रियांनी मुखार वचूंक जाल्यार आमी कोणाचेच मुखार तांणी आमी दुसऱ्याक फाटीं मोदीचे आमी फाटीं वचून वचोन जर तर ही म्हजी 2 उतरां सांगून हांव आणखी मस्त असं सांगू नाका सांगचें ही उतरां सांगून हांव आखेर करता आतां मीच सांगता आखेर करच्या पयले हांव म्हज्या मायगांवांत आसा पळयलें मायगांवांत आसा म्हाका व्हडली खुशेची संगत ही म्हळ्यार जर तर आज हांव हांगा उबी आसा तर असो पुरो मान गौरव सन्मान हांव दिवंक आशेतां म्हज्या मेळा अर्सलाइन फ्रांसिस्कन सिस्टर्स म्हज्या मेळान कोड्याळत आमचो मेळ सुरू जाल्लो रुजा इगर्जेच्या फाटल्यान लांबचें घर थंय मेळ सुरू जाल्लो आमच्या मेळा विशयान तुमकां जाणा जाल्यार थंय गेल्यार एक्झिबिशनान तुमकां आसा तुमकां तें कळटलें कित्याक सांगल्यार म्हाका इतली खुशी जाता की आज काम करूंक इतल्या खुशेन हांव काम करता आज मुसर म्हज्या मेळाच्या एक असिस्टंट जाल्यारय म्हाका हें विचारूं ना लिडींग तूं खंय करता
ताच्या बदलाक व्हॉट्सॲपाक म्हाका एकच मेसेज येता ऑल द बेस्ट पोस्ट इतलो म्हाका पाठिंबो म्हज्या मेळात हांव मेळ्ळा तुमकां सांगचें जाल्यार फेब्रुवारीच्या 25 हांव घरांत वयता फेब्रुवारीच्या 25 बिहारात 7 DSS ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम्ही हांगा पळयले 10 जाणां स्त्रियांचे नांव आसले ते 10 जाणां स्त्रियांचे ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 DSS कंप्लीट कर थंय हांव केरळा पावली केरळा कन्नूर DSS काल 2 दिसाचे ट्रेनिंग मुग्दून थंय आज हांव हांगा आसा फाल्यां हांगा हांव उडपी वयता ताचे उपरांत थंय म्हजी ट्रेन फ्लायट थंय येता पोर्तान वेस्ट बेंगॉल दार्जिलिंग येता आसनसोल DSS हांवें म्हज्या घरा पावोवचें एप्रिलाच्या 10 तारीखेर इतले दीस हांव वाटेर ट्रेनार फ्लायटार कोणाच्या घरा कोणाच्या कोयता तमासा देवान म्हाका आशिर्वाद दिला आनी हांव अर्गां दिवन आशेता ह्या स्टेजीर रावन म्हज्या मायगांवांत रावन म्हज्या मेळाक म्हज्या सिस्टरां खातीर म्हाका म्हज्या कम्युनिटीन 4 जाणां आमी 5 जाणां सिस्टर 4 जाणां सिस्टर फाटीं आसात इतलो म्हजो मोग करता की आज म्हाका तीच सकत तीच आशा तो मोग हांवें दुसऱ्या सांगताय मांडून घेवचो आनी म्हाका मुखार वचून फाटीं मेळचो हांवें हांगा बसून पळोवचें दोगां सिस्टर म्हाका ते दिसते आसा सिस्टर आवरेया इंग्लीश मुखार सिस्टर इंग्लीश मुखार येता ती सिस्टर इंग्लीश मुखार ती येवंक आयकना पळयता ती एक ग्रेट व्हडल्या कानसाचे इफ आय से इन इंग्लिश a great woman. She is living with 1 kidney. She donated her 1 kidney to one of our sisters. तिने तिची एक किडनी आमच्या एका सिस्टरला डोनेट केला तिने. तिने मात्र देवीच्या तिकडे पोना. कॉंग्रिगेशनात मेळात मुखार वचचे जाल्यार बहुत इम्पॉर्टंट टाइम जाल्यार इम्पॉर्टंट टाइम हे आसा की नोविशिएट म्हज्या नोविशिएटाक म्हाका मार्गदर्शन दिल्लें सिस्टर आवरेया हांवें हांगाच पळयलें म्हाका दिली हांगा म्हज्या नोविशिएटीन म्हाका मार्गदर्शन दिल्लें तिणें म्हज्या जिणेंत कश्ट येताना व्हडले कश्ट येताना म्हज्या सांगाता रावली ती देवान तिका आज हांगा हाडना पडना म्हाका वचून ती हांगा आसा म्हणून हांगा पळयलें ती हांगा आसा सिस्टर आवरेया काळजांत हांव तुमचो उपकार बावडटा आनी म्हाका मस्त खुशी जाता की म्हजीच आवय म्हज्या सांगात आसली तुमी जाते आसा देव बरें करूं आमचो वेळ जालो आतां आमी निसार वयचे निसार गेल्ल्या उपरांत दनपार उपरांत इल्लेशें मिटींग आसा डिनरी लिडर्स कित्याक सांगार हांव तुमकां मोटिवेट सांगता हांवें कांय गेल्ल्या उपरांत हांवें कॉन्फरन्स स्टार्ट केले आमचे महिला आयोगाचे कॉन्फरन्स ह्या वर्सा आमी 6 कॉन्फरन्स जाली 6 वर्सां जाली म्हणजे आनी 2 वर्सां उरल्यात सगळे कॉन्फरन्स वेलंकनींत आमचे नेक्स्ट कॉन्फरन्स आसा कॉन्फरन्स केवळ तेगांक येवंक पूण ह्या वर्सा जुबलेवाचे वर्स जावन पिलग्रिम्स ऑफ होप देखून कितल्या स्त्रियांक येवंक आशा आसा तुमकां ह्या कॉन्फरन्सांत येवंक अवकाश आसा कॉन्फरन्स सप्टेंबर 29, 30 ऑक्टोबर 1 3 दिसांचे कॉन्फरन्स आसतलें सगळ्यात वेलंकनी श्रायनांत ताचे उपरांत नेक्स्ट कॉन्फरन्स दॅट इज 8th कॉन्फरन्स प्लॅन केला अनितान सांगलें सगळे कॉन्फरन्स पळोवन अनितान सांगलें सिस्टर आमच्या DSS एक करा सिस्टर म्हणून 8th कॉन्फरन्स हांगा करून आमी एक प्लॅन केला स्टार्ट केला 20-26 ताचे सगळ्यांक तुमचो सहकार जायचे त्या सहकारा खातीर आज दनपारां डिनरी लिडर्स सांगता मिटींग आसा देखून तुमी रावचे मिटींगार रावचे म्हणून एक दिन देव बरें कोंकणी उलोवंक येनाली हिची कोंकणी म्हज्या लावंडे बरें आसा सिस्टर थँक यू सो मच ओनली 1 वर्ड नथींग एल्स आतां तुमी बरोबर बसले मी सद्या ताचे पयलें तुमच्या चेरांनी सुजय
आमचो कर्नाटकाचो जेवणालो मस्त बरो कर्नाटक आनी तांकां काल प्रायज दी जेवण आतां 10 चेरांनी क्रिकेट ताणें काल घाला म्हणालो 14 आनी इमिडिएटली मेळ्ळी हांगा येया 10 चेरांनी 10 प्रायज आसता तेन्ना तेगे उठचे उपरांत कार्यक्रम सीधा प्रायजाक आमगे वेळेर तुमी इकडचे पयशे गळाय करिनाका ते करून आमकां पाठवून आसा वाईट कलर चीप करा म्हणटा हे आता मेळ्ळी हांगा इनाम मेळनात ते सीधा इकडे बसा आनी ते स्टार्ट म्हाका नेक्स्ट टायम चिकनचे नाका प्रायज मेळ्ळी मुखार प्लीज चेराचे नाका आमी तुमकां भात येता चेराचे नाका तुमी आयता पळय आमी तुमकां भात येता म्हळ्यार हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो संवसार सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट आदरून आनी बरेसर हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मन प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
सासणाच्या देवा तुझ्या प्रितीवंत पुताक आयकोंक तुवें आमकां फॉर्मायलाय तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखा मळसो परजळ बगूंक आमा समेस्तांक पावय म्हण मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप उपरांत सरेस्पर आब्रामाक भायर आपूण सांगी लागलो मळबा दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांकता जाल्यार नेकेत्रां मेज आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें हेच परी तुजी संतत जातली. आब्रामान सरेस्परा संत मानलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें. ताका म्हळें हांव तो सरेस्पर तुका ह्या देशाचो दैज्य करचे खातीर कालद्याच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडलोलो तो. तेन्ना आब्रामान विचारलें सरेस्परा म्हज्या देवा तूं म्हाका तसो दैज्य करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें. सरेस्परान जाप दिली 3 वर्सांची एक पाडी 3 वर्सांचो एक बोकडो 3 वर्सांचो एक बकरो एक कवडो आनी एक फारवो म्हाका हाण दी. आब्रामान ह्यो मोणजाती हाडल्यो त्यो कातरून 2 अर्दां केली आनी ती अर्दां एकामेका फुडकन दवरली पूण सुकणी ताणें कातरली नात. गीत येवन त्या मासा कुर्ताचेर पडले पूण आब्रामान तांकां धांवडायलें. दीस दरीर पडटना आब्रामाक गाड न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो. दीस दरीर पडो तेन्ना एक दुवरतें आकटें आनी एक जळती चूड दिश्टी पडली. ती मासाच्या कुटक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सरेस्परान आब्रामा कडेन सल्लो केलो आनी म्हळें हो देश इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्रेटीस महान्हंये पर्यंत तुज्या संततीक हांव दितलो. देवाचे उतार. देवाचे ओडकार. Servești por mozo,
सांत पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदेशा प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें साबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोवन परत्यान तेंच सांगता. जायते जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मन जाल्ले परी चलतात. नास तांची अंत्यावस्था म्हणयेत. ताचें पोटूच तांचो देव. लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्याची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संतीक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक. थंय तावन येवचो आसा त्या सडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताचे आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. सर वस्तू आपणाक काल करूं शकतले आपले पदवेन. आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर कर्ण ती आपले महिमेभरीत कुडीचे सुरूपायक तो हाडटलो. देखून म्हज्या अतीच्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयतां. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्या न्हू, सोम्या थंय तीर रावा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. वरती आनी वीची तुझी कृत्या येसोया. प्रकाश बरीत कुपात हांव बापाचो ताळो आयकून आयलो. हो म्हज्या मोगाचो पूत, ताचें तुमी आयका. वरती आनी वीची तुझी कृत्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एका दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धोवें जालें. आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले, ते मोइसे आनी एलिया. ते मायमेन बरोवन परजळटले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुजलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयतले. हेणें पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले, पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताच्या सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखलें. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेण्यासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन ताचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तवळ त्या कुपांत तावन एक थाळो आयकलो, हो म्हजो पूत, हांवें विंसून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो तामतस थंय जेजू एकलोच आसलो. सिसांनी हो गूट सांबाळ्ळो आनी आपणें देखलेले संगती विशयान तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खरेंच मातसो दुसरो आयतार आमकां जेजूच्या रुपांतरपणाचें निदर्शन दवरून आमी कश्ट मरण सोंसल्या उपरांत कितें घडटलें गे म्हणून एक ताचो दिसटावो
ह्या एक जळक दिता. देखून आयच्या वासा पळय आराम जाता. आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून 8 दिसा उपरांत म्हणून आमी ह्या सुरूच्या वाक्यांत आयकलें. जेजूक पेद्रून एक साक्ष दिल्ली. शेजाऱ्या फिलिप्पी गांवांत विचारलें, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? म्हणल्यार पेद्रून म्हणलें, तूं जावन आसाय क्रिस्त. लुकाच्या वांजेलांत तूं जावन आसाय क्रिस्त, वा मातेवाच्या वांजेलांत तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत म्हणून जेजू विशयान पेद्रून सांगलें. आनी पेद्रूच्या विशयांत जेजून व्हड होगळपाचीं उतरां उसारिल्लीं आसात. पूण जेजू आतां तांकां विवर्सिता, कसल्या तरासो हो क्रिस्त वा मेस्सिया वा तेल आयिल्लो वा अभिशिक्त जाल्लो, विंगड करून दवरलो, पवित्र जाल्लो ह्या मनशाक कितें बगूंक मेळटलें गी म्हणलें. जेजू तांकां समजोवन जातस आमी जेरुजलेमाक वयची गरज आसा. आनी देखून ताणें ताचें मुखामळ भोव दृढ केल्लें, घट केल्लें जेरुजलेमाक वचनच म्हणून. आनी वाटेर ते ताबोर गुड्याक पावता थंय मागणें करच्याक. उबार गुडो तो. आनी उबार गुड्यार मागणें करता आसतना जेजू सडावत रातीचें मागण्याक येतलो. आनी तशें आसतना त्या मागण्याच्या वेळार ताचें मुखामळ परजळ्ळें, सुर्या बरी परजळ्ळें. खंयच्याय दोणकारान दोण नितळ करूंक तांगच्याकी चड परजळ्ळें ताचें वस्तूर म्हणून मातेवी सांगता. आनी अशें विशेश परजळ, भायर तावन फोकस लायट घाल्लो न्ही, स्पॉट लायट घाल्लो न्ही, हो उजवाड सर्गार तावन आयिल्लें किर्ण ताका फांकलेंय न्ही, ताच्या भितर तावन आयिल्लो उजवाड. आनी त्या उजवाडांत परजळ्ळे मैजे आनी एलिया सर्गार तावन आयलेले. तांकां तांचोच परजळ ना, जेजूच्या परजळान ते परजळ्ळे. हो उजवाड विशेश परजळ असो. आनी त्या उजवाडाक पळयता आसतना हे भियेल्ले. जाग जातस, लोक म्हणटा जाग जातस ताणें पळयलें तेगी जाण उलोवचें. उलोवचो विशय खंयचो? उलोवचो विशय जेरुजलेमाच्या त्या पलंगाक पावता आसतना ताणें कशें देवाचें योजन जारी करूंक आसतलें गे म्हणून ताच्या निर्गमना विशयान ते उलयताले. म्हळ्यार ताणें ह्या संवसारांत तावन भायर सरच्या विशयांत, ह्या संवसाराच्या जिवितांत परत ताणें सर्गीराजा वेचाक कितें देवान मांडावळ घाल्या त्या विशयांत उलयताले. निर्गमन म्हणलो शब्द आयकत आसतना खंडीत जावन आमकां जो देव लोक इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन इस्रायलाक बारसायल्ल्या गांवाक आनी प्रत्येक जावन जेरुजलेमाक येवची ती रीत आमकां उडासा येता. निर्गमन. आनी हें निर्गमन आतां जेरुजलेमांतावन निर्गमन. जेरुजलेमांतावन सर्गीराजाक ताणें वेची. ह्या संवसाराच्या कश्टां उतरून ताणें स्वतंत्रपणाक, संपूर्ण स्वतंत्रपणाक, जें देवाच्या पुताक कितें निर्मिल्लें आसा त्या स्वतंत्रपणाक ताणें वेच्या विशयांत ते उलोवन आसले. पूण खंयची वाट देवान विसली पळया. मरणाची वाट, कठोर दुखांची वाट, कश्टांची वाट. आनी असल्या वाटेंतल्यान, खुर्साच्या वाटेंतल्यान ताणें वेचेन्स म्हणून देवान निर्धार केल्लो जाल्यान ते कस सोसूंक ह्या दोगांनी सांगता आसतना पेद्रूक आनी जाकोबाक आनी जुवांक खंडीत समजोवना, ते न्हिदेन पिकल्ले. तरी पूण जेजूक तें स्पश्ट कळीत. थंब मारया म्हणून पेद्रू सांगतना आमकां उडास येता. सिनाई पर्वताच्या मुळांत ताणें तंबू मारलो देवाक भेटच्याक. मैजेन तो तंबू मारल्या बरी आमी हांगा तंबू मारया म्हणून. पूण नीज जावन जुवांचो वांजेल वाचताव जाल्यार म्हणटा आनी देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें ताणें तसो तंबू मारलो म्हणून. आमी तो आमचे मदें जियेलो म्हणटा. पूण ग्रीक भाशेंत ताणें तसो तंबू आमचे मदें मारलो म्हळ्यार ताची कूडच तो तंबू, ताच्या कुडीन तो आयलो. आनी ह्या तंबांत आसून ताणें आतां सर्गींच्या राजाक, ह्या पवित्र तंबांतावन सर्गींच्या राजाक वेच्या विशयांत, त्या निर्गमना विशयांत ते उलोवन आसले. आमकां ह्या उजवाडांतल्यान एक ताळो आयकता. हो म्हज्या मोगाचो पूत, म्हाका मानवल्लो, ताचें तुमी आयका. हे दोळ तुमी प्रावाद्याक आनी मैजेक आयकतल्यात. हे दोळ तुमी नियमशास्त्र आनी प्रावाद्याचीं उतरां आयकतल्यात. ह्या फुडां प्रावाद्यान आनी मैजेनी आनी तुमी सक्तांनी ह्या म्हज्या पुताक आयक जायी.
देखून जेजू जाल्यार मैजेचें उतर प्रवाद्याचें उतर आपणा थंय कशें सिद्धी जालां गी म्हणून उपरांत जिवान जाल्या उपरांत तांकां विवर्सून सांगता. पूण आतांच ती तयार आई आमकां हें खंडीत जावन समजूंक कश्ट जेजूच्या रुपांतराचें एक सर दिवची जाल्यार मुखार येवचें फिल्म कितें आसा त्या फिल्माचें एक ट्रेलर पयलेंच धाडटा तें प्रोमो जावन. तशें देवान एक प्रोमो दिलो. मुखार एक फिल्म वा एक रियालिटी येता, एक रियालिटी शो. आनी ह्या रियालिटी शो जिवनपणाचो सर्गराजाचो ताचो ताची एक झळक ताजें ट्रेलर कशें हो प्रोमो कसो देव आमकां ताच्या रुपांतरा मारिफात दिता. आमी सडा वता आज कश्टां विशयांत उलोवन आसा. स्त्रियांचे कश्ट, वळवळे आनी जावचें पुगासांव, शोशण, अन्याय. पूण ह्या सगळ्या मदल्यान उतरोन येता आसतना स्त्रियो अस्कत जावच्या की बळवंत जाता म्हणलेंय उतर आमी आयकलें. स्त्रियो बळादीक आनी बळवंत जातात. तांचें रुपांतर जाते वेता आनी हें रुपांतर तुमचें जाते वेता हरिएका हंताक. देखून कश्ट आमच्या जिविताची अतिवर्ती शिक्षक म्हणटा हांव. सफरींग इज द ग्रेटेस्ट टिचर. कश्टा मारिफात कितें शिकल्लें आसा पळय तें आमी उडास विसरना आनी तें आमकां उरता. जेजूच्या कश्टा मारिफात तो विधेयपण शिकलो पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत. आमी आमच्या कश्टा मारिफात देवाची खुशी करूंक करची कशी म्हण शिकता हांव. फादर सिस्टर लिडविनान एक बरें उतर सांगलें तिच्या निमाण्यान. आमी देवाक सोदून येता हांव सकड विचारूंक मात न्ही अर्गान दिवंक. ताजे सरशीन वस जाय. सोम्या तुजी खुशी कितें, तुजी खुशी कितें ती म्हाका समजय अशें म्हणून आमी सांगता. जेजून विचारलें तेंच मोगाच्या भयणीनो भावानो. जेजून विचारलें सोम्या तुजी खुशी कितें, आमी कितें करी जाय म्हणटाय. आनी ती खुशी आमकां तो सांगून दिता. मोइसेक सांगिल्ल्या परिन्स आब्रामाक देवान सांगलें आळे अशें हांव तुका करता देखून अशें कर. ताणें मनजाती दवरल्यो. अब्रामान देवाची खुशी पाळ्ळी. देखून ताका आतां बावार्थ्याचो बापय म्हणटा हांव. सर्व बावार्थ्याचो बापय. मोरयेन देवाची खुशी पाळ्ळी आनी तिका सर्व बावार्थ्यांची आवय म्हणटा हांव. आनी अशें आसतना मरी जाल्यार आनी अब्राम जाल्यार आमकां एकच दाखयता बोट आपल्या पुताचरची. आतां आमी जेजून कशें देवाची खुशी सोदून काडली, विधेय जालो, देवाक कशें मानवून चल्लो, मोगासो जालो, तशें आमी हर एकल्यानी मोगाची जावच्याक आमकां एक जराल तराची दिश्ट हाळे मुखार विधेय जाल्ल्यांक मोगान चलल्ल्यांक हें राखोन आसा. परजळाचें जिवन, उजवाडाचें जिवन. आनी हो उजवाड देवातान घेवचो आमच्या भितर तो भायर प्रकाशता. देव सूर्य, आमी चंद्र आसल्यार चंद्र कशें सुर्याचो उजवाड घेता आनी प्रकाशता हेरांचेर तसलो प्रकाश आमी दिवंक आमकां देवान निर्मिला. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमचें रुपांतर केदळा आनी कशें जाता पळया. हें उजवाडाचें जिवीत आमकां स्त्रियांक जावं दादल्यांक जावं साबार तरांनी हंतांनी मेळटा. काजराच्या दिसा व्हंकल, साडो, भांगार, फुलां माळिल्ल्या वेळार नवीच व्यक्ती कशें दिसता, एकदम सोबायन सोंपता. त्या दीस तिचो जिनोस, तें बायलें वदन, तिचें रूप नवेंच व्यक्तित्व आनी ताच्या उपरांत तें नवें व्यक्तित्व जी येता. एक पतीण, भुरग्यांची आवय, सोकास भुरग्यां व्हड जावन तांचें काजार जाताना एक आजी आनी तिके वाचली जाल्यार पणजी, अशें नवें रूप तिका मेळटा. तशेंच आपल्या स्त्रिये कडेन दादलो मोगान चलतना तिचें व्यक्तित्व बदलता. ती आपल्या दादल्या कडेन मोगान जियेतना तिचें व्यक्तित्व बदलता. तोंडाचें मुखामळ समेत नवो चारो तिका मेळटा. थंय पळया जाल्यार तुमच्या जिवितांत काजारी जिवीत वा अंकार जिवीत जाल्यार जेन्ना तें हेरां खातीर दितात तवळ आमचें रुपांतर जाता. ती एक वाट. आज आमी त्याच वयल्यान उलोवन आसल्या. काळजाचें रुपांतर जाता ह्या संवसारांत. एका घरांत माय सून आसली, झगडटालीं केदाळे, झगडटालीं दुसऱ्या कारणां चिल्लार आमच्या गांवांत मात न्ही हेरा कडेन जाता चड्या वत. आनी सून ती कशें मोगाळ मायपासी, मायक तिका थोडे पटी सोसूं तांगना ही सून म्हज्या पुताचो सक्कड मोग व्हरता, म्हाका कांय मेळना म्हणून. आनी देखून तिका इणसीत आसतना सुनेन म्हळें, सुनेक ती इणसिताली,
तुजें कळलें तुजें तोंड पळय मांकडाचें जाल्यार तुजें की सोबीत आसा अशें म्हणून. ते जाल्यार ती सून म्हणटाली वय माई म्हजें तोंड सामा करूंक म्हज्यान जायना, कितलें मेकअप केल्यार सामा करूंक जायना, देखून हांवें म्हजें काळीज सामा करूंक पळयलां. तुवें म्हणी कांय ट्राय केलां की तुजें काळीज सामा करूंक म्हणून. तिचें काळीज बदलूंक सुनेन आपलें ट्राय केलें. देखून आवयक न्हवऱ्याच्या वा आपल्या सासू मायेकी विचारलें तुजें काळीज नवें करूंक रुपांतर करून कांयपणी केलां गे तुवें. आनी तो वळ तिका नवो उजवाड लाभलो, बदल्लें. हांवें ती गजल सांगली एका मिसा वेळार. इल्लेशा वेळान मिस जाल्ल्यान तेकली आयली फादर आय हॅव ट्रायड इट, आय कांट चेंज माय फेस. म्हजें तोंड बदलूंक म्हज्यान जायना पूण म्हजें काळीज बदलूंक हांवें ट्राय केलां म्हणून. आनी नीज जावन मोगाळ मनीस केदाळे उपकारा पडची आतां मरण पावल्या कॅन्सर जावन. पूण संतुश्टी मनीस आज आमकां असली निदर्शन आमच्या दोळ्या मुखार आसात. हेरां खातीर आमी इल्लोसो त्याग केल्यार म्हाका गरज ना हांवें त्याग करचो, हेरांची हांव दुबळी न्हय, हांव म्हजे कडेन आसा आस्पद आसा तरी म्हजे तावन कोणायकी कांय इल्लें बरेंपण जाता म्हणून आमी दिता आसतना सांगात मोग आनी सहाय कितेंय दिता आसतना आमचें व्यक्तित्व बदलता, आमी नवीं मनशां जाता, रुपांतर हांगाच जावंक सुरू जाता. पूण सर्गिराजान तें संपूर्ण तरान जातालें. तर ह्या मिसाक आयिल्ली आमी समयाचें रुपांतर असो परजळ घेवया आनी आमी दिसान दीस रुपांतर जावंक आमकांच समयाच्या हातांत सोडून दिवया. आमचो भावार्थ उसारियां एकाच देवाक सत मानता, सर पदवीदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच देवाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसरलो खरो देव, तो देवातावन जल्मला ताका रसून ना, बापाच्या सैबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या, आमा मनशां पसत आनी आमचे सर्वने पसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंच पिलाताका ताका कुसार मारलो, ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, सोमी आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निपजला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा फोव, प्रवादे वरवीं तो उलयलो, एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापिल्ले सभेक सत मानता, पातकांच्या भक्षण खातीर एक पवित्र स्नान आसा मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणान आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वास बाळगता. आमेन. समया मुखार आमची मागणी दवरया. दयाळा बापा, पवित्र सभा सोलोनवरच्या पापा साहेबाक, बिस्पांक, प्रत्येक जावन आमच्या गवळी बापाक, पिटर पावस चलडानाक, सर याजकांक, धर्मिकांक आनी तुज्या परजेक तुज्या जाणवायन भर. तांणी सदांच लोकांक आत्मीक ग्रेस्तकायेन भरूंक आनी जिणेचें रुपांतर करूंक वावरीशें कर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आज हो महिला जुबल्यो दीस म्हणटार आचारसूंक आमी सांगता येवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्याक महिला आयोग सर हुद्देदारांक आनी हर एक क्रिस्तांव स्त्रियां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमकां तुजें बेसांव कुरपे बेसांव आनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या आचरणाक सर रितीन सहकार दिल्ल्या हर एकल्यांक तुजे हातान
समर्पिता. प्रत्येक जावन आमच्या पोशकांक, दानीक, कोर टीम सदस्यांक तांच्या उदार मनाक 100 वंटांनी तांकां बेसावन दिवन तांचें जिवीत रुपांतर कर. कश्टांच्या आमच्या भयणीक सर सहकार दिवन तांचें जिवीत रुपांतर करची महिला आयोगाची ध्येय पंथाक पावय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. या प्राचीत काळार आमी सर्वांनी बरी कामां कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ले वाटेन चलोवंक आमकां प्रेरीत कर. ह्या दिसांनी परीक्षेक तयाराय करच्या आनी परीक्षे बरोवच्या भुरग्यांक तुज्या पवित्रत्म्यान भर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बाप्पा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांचेर दयाळ जा. तशेंच सर मुखेल्यांनी तांच्या अधिकाराचो बरो उपयोग कर. लोकांची सेवा करूंक तांकां निस्वार्थी कर. पिडेस्तांतेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तुजी खुशी तर तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या एकवरिस्ताच्या मेजाबावरे एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आयचो संदेश मनांत घेवन आमच्या दिसपडत्या जिवनांत रुपांतर जावंक तुज्या दैवीक बेसावांनी बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमचो स्वंत गरजो सम्याक सांगया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुजे मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पिता. जें कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या दयेन लाभय. तूं जो जे राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. दय कर नायका, कणीक हाडलेल्यानी कणिकेच्या पुरशावाक मेळचे बेगीनस.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्रतेच्या भावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेन्ना तुवें आब्रामा लागीं करार केले तेन्ना तुजे बसवणेची ताका खात्री दिवच्याक तुवें ताका मन जातीचें बलिदान भेटोवंक लायलें. पूण सासणाचें सूख आनी कुडी आत्म्याचें महिमेवंत रुपांतर बसवून आमचे लागीं नवो करार करचे वेळी तुज्या विश्वासीपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुज्या पुताचें कुडी रक्ताचें बलिदान तुमचो आमच्या हातांत घालताय. ही आमची भेटवणी मायपासान मानून घे आनी तिचे वरवीं तुज्या कराराच्या बसवण्याचेर थीर विश्वास दवरूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे काळ जावं बारुया. आमीन. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण महिमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेजून सिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मुखामळाचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दळबारां सांगाती प्रितुमेचेर तंबाज नासतना तुजी किर्ती आमी परगडता आनी तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. जय 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 ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा म्हज्या तुज्या नांव फोव साकरा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजेती सोपती बागेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
काळीज मोजे लाले नसा ये जेजू सेवजाक तुका ये वेगी मुक्तामय येण्या तुझ्या Jesu muja sumia muja Jesu muja sumia muja Jesu muja sumia Jesu rautum काळजान मुझ्या जेजू राव तूं कुटुंबान मुझ्या प्रार्थया मायमेवोन बापा ताबोर दोंगरार शिसांच्या दोळ्या मुखार रुपांतरलेल्या तुज्या पुता जेजूक आमी ह्या संस्कारांत बावरतांत वळखता ताचे दैवीक जिणेंत आमकां वांटो दिवन आमी संवसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय निमाण्या दिसा तुजे बसवणे प्रमाणे आमच्यो कुडी जेजूच्या वैभवी कुडी सारक्यो करून ताजें परजळीत मुखामळ रूप बगोवंक आनी सासणां तुका दिन वासूंक आमकां वर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सरपोदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आयच्या सकाळीं हांव दनपारां भितर म्हणसर आमच्या संगात आसून आमच्या संतोशांत वांटली जावन तशेंच मीस भेटोवन आमच्या खातीर मागल्ल्यान आनी देवाचे उतर मडिल्ल्या आमच्या गवळी बापाक सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मिसाक बरेंकन गायन केल्ल्या आमच्या ऑजी कॉयर मास्टर ऑजी आनी ताच्या पंगडाके काळजांत हांव उल्हास पाठयता. सगळ्यां हाडून जावया साक्ष मोगा. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुडीचर आमी आसो, जियेचें कर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुडीचर आमी आसो, जियेचें कर सदां काळ. मोगान पुता सोवे हांव वालोरी, आशीर्वाद दीव आमकां. San Sebastião, हांव बसो विनंती कर. भाग्यवान क्रुसाचे गुरवे, आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सोमेस्त आयका. आतां मिसाल्ल्यान दायकरन जाता तितले बेगी हॉलाक जेवणाक वेचें. रेडी 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 तो काही करतो